हॅलो माईक चेक. हॅलो, मानेस्त भितर सरत असत. मानेस्त सिंधुदुर्ग दिवशीचे बिशप भाऊ मानेस्त अल्विन बरेटो, मानाचे सोयरे दामोदर मावजो, मानाचे सोयरे डॉक्टर भूषण भावे यांचे आगमन जायत असा. सगळ्यांनी उभे राहून आणि ताळयो पिटून त्यांचे स्वागत करचे. मानेस्तांक विनंती करता त्यांनी व्यासपीठाच्या मुखार येऊचे. सगळ्यांनी टाळ्यांच्या गजरात त्यांचे स्वागत करचे असा. भो मानेस्त सगळे मानेस्त आमच्या ह्या चर्चमध्ये इलेले असतात. त्यांचे मनापासून स्वागत. काळजांतान तांकां भोवमान. हांव सगळ्यांनी विनंती करता की तांणी खुर्ची बी बसून घेवची. हांव मिनीन गोन्साल्वीस हांकां विनंती करता तांणी प्रास्ताविक आनी स्वागत करचें म्हणून. सगळ्या मानेस्तांक नमस्कार. सगळ्यांक देव बरें करूं. सगळ्यांक हुनहुनीत येवकार. सुस्वागतम. आज सैकळे गडिंग्लज कोंकणीमय जाला. आयज अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 84व्या स्थापना दिसा निमतान गड इंग्लज हांगा पयलेच फावट कोंकणी लोकोत्सव घडून येत आसा. घाट माथ्या वयल्या बेळगांव थान उजवाडाक येवपी पयले कोंकणी म्हयनाळे उजवाड अंदू आपलो पयलो रुप्या सुवाळो मनयत आसा. आयची ही कार्यावळ अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या आनी उजवाड परिवाराच्या जोड पावलान घडून येत आसा. घाट माथ्या वयर रावपी आमी कोंकणी मनशां सुमार 300 ते 400 वर्सां फाटीं आमची आवयभुमी गोंयांत थावन हांगा घाट माथ्यार आयल्या. पूण आमची आवयभास कोंकणी वयलो मोग मातसो लेगीत कमी जालो ना. आनी आयज तुमी सगळे कोंकणी सुपूत आनी धुवो गोंयांत थावन आमचे खातीर हांगा आयल्यात हाची आमकां व्हड खोशी भोगता. आयचो हो दीस कोंकणी भाशेचो आनी पश्चिम महाराष्ट्राचो इतिहासीक दीस थारतलो. सगळीं खुशाल जावया आनी आयचो हो दीस दबाज्यान मनोवया. प्रत्येक फावट सगळ्यांक मनाकाळजांतान येवकार. देव बरें करूं. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो 74वो स्थापना दीस. मानेस्तांचो स्वागत आणि प्रास्ताविक केलेल्या आमच्या श्री मिनीन बाब गोन्साल्वीस हांकां हांव काळजांतान दिनवास दिता. आता येवकार नृत्य सादर जातले. हे सोबीत नृत्य सादर करतली मेलिस्टीन, श्रिया, म्युरल, लिया, रिशॉन आणि स्वरा. ही साधना स्कूलची सुपुर्ली भुरगीं. नृत्य दिग्दर्शक जावन आसात सिस्टर मार्गारेट आणि सिस्टर लिली. नृत्य सादर करच्याक हांव भुरग्यांकनी विनंती करता.
वारी सुसून पुष्प गुलाबल्या सुट्या रीती काम सोडून आम्ही आधार जाऊया संगम फाहो किल्ला दिवाकर गावी सेवा संगीत जंताची होली गाव्या आईची करी सुफल जंताची मजा चुऱ्या सेवा संगीत जंताची होली गाव्या आईची करी सुफल जंताची मजा चुऱ्या कुर्पेशी धुळ आमची पडून कळते पुणी माग्या वाव, आमच्या गडिंग्लज पॅरेसच्या या भुरग्यांनी आमकां सगळ्यांक माये मोगाचो आणि आपुलकायेचो येवकार दिलेलो आसा. तांच्या या सोबीत नृत्या पासत मोगाची दिनवसनी. थँक्यू चिल्ड्रन. परत्यान एक पाठ भुरग्यांकी दिनवास. आता हांव विनंती करता साधना शिक्षण संस्थेचे संचालक मानेस्त अरविंद बार्देसकर, साधना हायस्कूलचे शिक्षक मानेस्त जोसेफ नरोना, उजवाडचे संपादकीय सल्लागार मानेस्त गिरगोल बाब रॉड्रिक्स आणि मानेस्त अल्पी मंतेरो हांकां की तांणी मानेस्तांक माचयेर आपोवन हाडचे. आणि सगळ्या मानेस्तांक विनंती करता की अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष माननीय माधव मंजुनाथ शानबाग हांच्या प्रतिमेक फुलां भेटोवन माचयेर वयचे. मानेस्तांनी गवळी बापाक विनंती करता की मंजुनाथ शानबाग हांच्या प्रतिमेक फुलां घालची. माधव मंजुनाथ शानबाग जाऊन आसात अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष. हांव मानेस्तांची नांवां वाचतलो. ह्या मानेस्तांनी दया करून माचयेवर येवचे. मुखेल सोयरो ज्ञानपिटकार दामोदर मावजो, मानाचो सोयरो सिंधुदुर्ग दिओसेसचे बिशप भाऊ मानेस्त अल्विन बरेटो, मानाचो सोयरो विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर भूषण भावे, अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेचे उपाध्यक्ष मानेस्त मेल्विन रॉड्रिक्स, अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेचे जोड सचिव मानेस्त माया खरंगटे, उजवाड परिवाराचे अध्यक्ष मानेस्त लुईस बाब रॉड्रिक्स, थळावे प्रतिनिधी आणि साधना शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष मानेस्त जे.बी. बार्देसकर सर आणि सांत अंतोनी इगर्जीचे पॅरिश प्रिस्ट मानेस्त फादर ऑगस्टिन फर्नांडिस ह्या सगळ्या मानेस्तांक विनंती करता त्यांनी व्यासपीठावर स्थानापन्न जावचे. सगळ्यांनी ताळयो पेटून जोरदार स्वागत करचे म्हणून मागता. आता येवकाराचे उलोवप जातले. हांव विनंती करता अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेचे उपाध्यक्ष मानेस्त मेल्विन बाब रॉड्रिक्स हांकां तांणी येवकार उलोवप करचे. समेस्तांक देव बरो दीस दिवं.
अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो अध्यक्ष श्री अरुण उबयकार हांच्या अनुपस्थितीत कार्याध्यक्ष श्री चेतन आचार्य हांच्या अनुमतीन येवकाराची कांय थोडी उतरां उलोवंक हांव खुशी उरतां. तुम्ही सगळ्यांनी हिब्रू भाशेच्या पुनर्जीवनपणाची काणी आयकल्या आसूं येता. 19व्या शतमानांत हिब्रू भास जुदेवांच्या लितुर्जींत आनी पोरण्या साहित्यांत मात्र उरली. धार्मीक आचरणांनी मात्र हिब्रू भाशेचो वापर जातलो. सादो लोक चालत्या जिवितांत हिब्रू भास उलयनातलो. मागीर एलायझर बेन यहुदान जुदेवांच्या राष्ट्रीय चळवळेक लागून झियोनिस्ट मुवमेंटाक लागून हिब्रू भास परत्यान लोकां मागाळ करी जय अशें एक निशेव केलो आनी ताणें ताच्या पुताक पयल्यान पयलें हिब्रू भास शिकयली. मागीर 20व्या शतमानांत जायत्या जुदेव लोकांनी हिब्रू भास आपणावन घेतली आनी आज पळया आख्ख्या संवसाराचेर 90 लाख तावन 1 करोड लोक हिब्रू भास उलयता. हिब्रू भाशेचे चळवळीक आनी कोंकणी भाशेचे चळवळीक कांय थोडें साम्य आसचें आमी पळयता. राजाश्रय ना मेळिल्ल्यो भासो काळगर्भांत लिपोवन गेल्ल्यो आमी पळयल्यात. पूण कोंकणीची परिस्थिती तशी जावंक ना. राजाचो आसरो ना मेळोनूय पुर्तुगेजांनी कोंकणी भास उलोवंक नजो म्हणलें फर्मान दिल्लें आसूनय साद्या लोकांचे जिबेर गळची भास म्हणून उरोवन कोंकणी भाशेन भाशा शास्त्रीक आजापांत घाला. आनी हे आजाप घडोवंक एकलो राजा कारण आसलो. हो राजा आयच्या काळाच्या राजा बरी न्हय. ताका एलायझर बेन यहुदाक जुदेव समाजाची हिब्रू भाशेची कशी काळजी आसली तशी कोंकणी समाजाची कोंकणी भाशेची काळजी आसली. एक दूरदिश्ट आसली. पुणेच्या फर्ग्युसन कॉलेजींत शिकून कारवारांत वकिली वृत्ती करून आसतना ह्या राजाक दिसा उजवाडाक एक सपन पडलें. ह्या सपनाक लागून 1937व्या वर्सा 7 जाणांची ताणें समिती घडली आनी आख्ख्या कोंकणांत ताणें पैन केलें. कोंकणी लोकांचें मन वय केलें आनी कोंकणी लोकांक कोंकणी भाशेच्या सुतार बांदून हाडलें. आनी 1939 इस्वेंत वर्सा कारवारांत जुलायचे 8 तारखेर आनी 9 तारखेर पयल्यान पयली परिशद घडोवन हाडली. हो राजा आसुल्लो माधव मंजुनाथ शानबाग. त्या उपरांत उडपींत तशें मुंबयंत परिशद्यो घडोवन हाडल्यो. कोंकणी भाशेचो प्रवर्तक शणै गोंयबाब, भारताच्या संविधान समितीचो सल्लागार फादर जेरोम डिसोजा, मणिपालचो शिल्पी डॉक्टर ची मेफाई, प्रसिद्ध भाषा तज्ञ सुमित्र मंगेश कत्रे, शिक्षण तज्ञ प्रोफेसर आर्मांदो मेनेझस, कविवर्य बाकीबा बोरकर, मनोहरराय सरदेसाय, फ्रांसीस जॉन मार्तिरेस तसल्या मान मनशांनी ह्या चळवळींत भाग घेतलो. माधव मंजुनाथ शानबागाक हें सपन कित्याक लागून पडलें, कशें पडलें? एक वकिली वृत्ती करून आसच्या मनशाक दिसा उजवाडाक हें सपन कोंकणीची वड कशी उपजाली हाचें म्हाका कारण खबर ना. तरी ज्या दिसा ताणें जें बी ओंपुल्लें ताका लागून कोंकणी भाशेन धर्माच्यो वयो उतरून, जातींच्यो कांटी फापडून, प्रदेशाच्यो गडी मस्तून आमकां सगळ्या कोंकणी लोकांक सांगत हाडला. नाजाल्यार महाराष्ट्रांतले गडहिंग्लज खंय, केरळांतले बेळा खंय, कर्नाटकांतले ताकवडे खंय आनी गोंयचें पेरणे खंय. ह्या मान मनशाच्या उडासा खातीर आयचो दीस समर्पीत आसा. ह्या
मान मनशाचो उडास मुखार दवरून आमी कांय कोंकणीक संबंदल्यो गजालींचेर आज आठोव करता ह्या एका संभ्रमाक गडहिंग्लज बेळगांव आसपासच्या गांवांतल्यान पयशिल्ल्या गांवांतल्यान आयिल्ल्या कोंकणी ववळ्यांक समेस्तांक हांव एका उतरान माया मोगाचो येवकार दिता. आज ह्या संभ्रमाची सोबाय दोडती करूंक आमच्या मदें आसात कोंकणी भाशेचो झंडो आख्ख्या संवसारार उबयल्ले, ज्ञानपीठ पुरस्कारान सन्मानीत जाल्ले भारताचे महत्वाचे लेखक तशे कथाकार श्री दामोदर बाय मावजो. बाय मावजो तुमकां आयच्या ह्या संभ्रमाक माया मोगाचो येवकार दिता. आमच्या मदें एकलो मानाचो सोयरो आसा, सिंधुदुर्ग दिएसीचे बिशप ते 26 फिरगजांच्या कातोलिकांचे गवळी म्हूण हांव चिंता. 26 फिरगजांच्या कातोलिकांचे गवळी तुमी मुळान गोंयचे आनी तांकां स्मायलिंग बिशप म्हणून सगळ्यान वळखता. फादर अदीक मनादीक फादर ऑल्विन बारेट्टो तांच्या हाजरपणान आमच्या कोंकणीच्या ह्या मिसां वावराक चडीत बळ येतलें अशें हांव चिंता. फादर बारेट्टो तुमकां आयच्या ह्या संभ्रमाक स्वागत म्हणटा. आमच्या मदें अनेकले मानाचे सैरे आसात. ते आसात डॉक्टर भूषण भावे, विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाचे गोंयचे प्राचार्य ते, साहित्य अकादमी निवडिल्ली हाच्या कोंकणी सल्लागार समितीचे आदले निमंत्रक ते, हालींच कण वेवसायाचेर आधारीत साहित्य म्हणलें पुस्तक तांचें प्रगट जालां. डॉक्टर भावे तुमकांय आयच्या ह्या कार्याक हांव स्वागत म्हणटा. माधव मंजुनाथ शानबाग जिने गौरव पुरस्कार जोडपी जैतवंत श्री उदय बेंब्रे हांणी आयच्या कार्याक हजर जायचे आसले, पूण तांची प्राय तांचे उर्बेक आड येता. तांकां आज हांगासर हजर जावंक जालें ना. गोंयचे मडगांवचे आदले आमदार ते, तशेंच कोंकणी चळवळीचे रुवारी आसले ते, तितले मात्र न्ही म्हत्वाचे लेखक तशे गीतकार ते. तांच्या अनुपस्थितींतय तांचो आज आमी उडास काडटा. हांगासर आमच्या सांगाता गडहिंग्लज कोंकणी लोकांचे प्रतिनिधी कशे तशे मालगडे जे बी बार्देसकार सर आसात, तशेंच उजवाड पत्राचे संपादक आयचो संभ्रम ह्या गडहिंग्लज प्रदेशांत घडोवन हाडूंक कारण करत, तशेंच अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे विशेष आमंत्रीत वांगडी श्री लुईस रॉड्रिगस तांकांय हांव आयच्या ह्या संभ्रमाक स्वागत दिता. अंबोली पर्वत श्रेणीच्या पांयामुळा हिरण्यकेशी न्हंयचे थडीर हिंग्लज मायेचे कुरपेन सायबीन माय सांत आंतोनीच्या बेसांवांनी कांय जायत्या वर्सां आदीं तुमी ह्या एका वाठारांत वस्ती करूंक सुरू केल्ली. तुमी हो गांव आसा गोड साखर दाळी तांबडी मिरसांग हाका फामाद म्हूण हांव जाणा. कांय 16व्या 17व्या शेंकड्यांत बार्देसकार ह्या गांवाक पावुल्ले, जाल्यारय तुमी कोंकणी भास जिची जिवाळ दवरल्या. आयच्या ह्या संभ्रमांत हांव उर्बा जोडून कोंकणी भाशेची जी चळवळ आसा ती आनीकी बळवंत करच्या खातीर, आनीकी कोंकणी भास आनीकी समृद्ध करच्या खातीर तुमी जर पावलां काडलीं जाल्यार ह्या एका संभ्रमाक चडीत अर्थ येतलो अशें हांव बरवसतां. आमच्या सांगाता ह्या सांत आंतोनी इगर्जेचे विगार आसात फादर आगोस्तीन फेर्नांडीस, तांचोय ह्या संदर्भार हांव स्वागत करून तुमकां सडवाक ह्या कार्याक स्वागत करून येवकाराची 2 उतरां संपयता. देव बरें करूं. 1930 सालांत पहिली परिशद माधव मंजुनाथ शानबाग हांचे महान कार्य हिब्रू भाषा कोंकणी भाषा ह्या सगळ्याचे उलोवप मेल्विन बाब ह्यांनी हांकां येवकाराचे उलोवप केले. तांकां काळजांत हांव दिनवास दिता.
आयज आमी या अखिल भारतीय 84व्या परिषदेक हजीर असलेल्या मानस्तांचो भोवमान येवकार फुलांचे रोप दिवन करीत आसाव. कित्याक फुलां आमकां आमच्या आनंदात आनी दुख्खात सांगात दितात आनी रोप आमकां समेस्तांक नवी उर्बा दिता आनी आठवणी ताज्यो करतात. आमच्या मानेस्तांक फुलांचे रोप भेटून मोगान आनी आपोरबायेन येवकार दिवया. आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे ज्ञानपिटकार दामोदर भाई मावजो हांकां येवकार दितले मानेस्त अरविंद बाब बार्देसकर, संचालक साधना शिक्षण संस्था गणिकलज. त्या प्रथम काही मानेस्ताक हांगा आपयता. इनास कोटिनो ह्यांनी माझे कडेन येवचे. बस्तू डायस, मनवेल बस्तू डायस, ह्या उपरांत मानाचे सोयरे सिंधुदुर्ग दिवशीचे बिशप आल्विन बरेटो हांकां येवकार दितले मानेस्त इनास कोटिनो, प्राध्यापक साधना ज्युनियर कॉलेज गडिंग्लज. मानाचे सोयरे विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य मानेस्त डॉक्टर भूषण भावे हांकां फुलां दिवन येवकार करतले मानेस्त मनवेल बस्तू डायस, उद्योजक गडिंग्लज. मानेस्त मिलिंद डिसोजा, वरिष्ठ लिपीक साधना शिक्षण संस्था गडिंग्लज हांकां हांव विनंती करता की तांणी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष मानेस्त माल्विन रॉड्रिक्स हांकां फुलांची रोप भेटून आपुलकीन येवकार दिवचो. उपाध्यक्ष मानेस्त मेल्विन रॉड्रिक्स हांचो सत्कार जायत आसा. मानेस्त डॉक्टर बेनिता यम डायस, प्राध्यापक E.B. गडकरी होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज गडिंग्लज हांकां हांव विनंती करता की तांणी उजवाड परिशदेचे अध्यक्ष मानेस्त लुईस रॉड्रिक्स हांकां फुलांचे रोपटे भेटून माये मोगाचो येवकार दिवचो. थळावे प्रतिनिधी आणि साधना शिक्षण संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष मानेस्त JB बार्देसकर हांकां मानेस्त दुजेवाज बार्देसकर माजी सैनीक हांणी फुलारोप दिवन येवकार करचो. माजी सैनीक दुजेवाज बार्देसकर, आल्बर्ट बार्देसकर हांकां विनंती करता की तांणी साधना शिक्षण संस्थेचे संस्थापक मानेस्त JB बार्देसकर सर हांकां फुलारोप दिवन येवकार दिवचो. सांत अंतोनी इग्रजीचे पॅरिश प्रिस्ट मानेस्त फादर आगोस्टिन फर्नांडीस हांचो मान्य रॉबर्ट बार्देसकर शिक्षक साधना शिक्षण संस्था ह्यांनी येवकार दिवचो. सांत अंतोनी इग्रजीचे पॅरिश प्रिस्ट मानेस्त फादर ऑगस्टिन फर्नांडीस हांचो येवकार दितात माननीय रॉबर्ट बार्देसकर सर. आम्ही सगळे
राखून आसात की मानेस्तांची उलोवपां आयकुच्यात. मानेस्तांचे विचार आयकपाची सगळ्यांची इच्छा आसा. तेन्ना हांव विनंती करता भाऊ मानेस्त आल्विन बरेटो बिशप सिंधुदुर्ग दियोशीस हांकां की त्यांनी आपले उलोवप करचे. हांव केले भशेन मराठी उलोवंक वावुरता कित्याक हांव सिंधुदुर्ग हो महाराष्ट्र आहा म्हणून. आनी अशें एक दीस हांव कोणाच्या घरा गेलो आनी म्हाका बरी च्याव दिली तेंच्यांनी. च्याव दिल्या उपरांत आनी ताका उलयल्या उपरांत तेंच्या लागीं आनी ताका म्हटलें मी आजारी आहे. आनी तें म्हणलें कितें जालें आनी म्हटलें तुमी च्याव दिली त्या बसर आजारी आहे. 2-3 फावटी ते म्हटलें कितें जालें डॉक्टर हाडूंक आनी म्हटलें डॉक्टर गरज ना बरी च्याव दिले. आनी तेंच्यांनी म्हटलें मागीर तांकां कळलें आनी म्हटलें च्याव चांगली होती त्यासाठी तुमचे आभारी म्हणतो. ते म्हटलें आभारी ना आजारी नाही आभारी म्हणायचं. ओके. जेन्ना हांव कोंकणी उलयतां हांव केले भशेन सगळ्या आमच्या स्टेजीर आसलेल्या मानीश पावण्यांक म्हजो नमस्कार म्हणटा आनी तुमकां सगल्यांक पयले सुवातेर कोंकणी भास खंयची येयल्या. ही कोंकणी भास खंयची येयल्या कोणें सांगशात. लोक म्हणटात गोंयची येयल्या. गोंयासून ही कोंकणी भास शिपरायल्या ह्या गांवांनी. हें खरें न्हू. कोंकणी कोंकण होल ऑफ कोंकण आसून येयल्या. आनी हे पासत जेन्ना हांव पाद्रीपण शिकतालो तेन्ना केरळाचो लोक आसलो थिंगा म्हाज्या बरोबर शिकताले आनी ते कोंकणी उलय. हांवें म्हणलें कोंकणी पयलें सजमोंक ना कित्याक तेंची कोंकणी मालयालम भाशेन मातशें डिक्शन आसा. मागीर ते म्हणलें आमी कोंकणी उलयता कित्याक कोंकण रिजनाची भास त्या पासत कोंकणी कोंकणी भास येयल्या. ती भास मिक्स जालेली आहा. गोंयांत आतां बदलता सुदरता कोंकणी पूण गोंयांत पयशे जाल्यार जायते पुर्तुगेजी उतरां घालतल्यात. मागता तुका बरी भलायकी सावूत आनी बरी भलायकी ना सावूत आनी भलायकी सावूत आनी भलायकी एकूच उतर. सावूत पुर्तुगेजी उतर. कुयदाद घे म्हणटाले आमी कुयदाद घे म्हणजे काळजी घे. आतां आमी काळजी घे म्हणटा. जायते सुदारप जाता कोंकणी. पूण म्हाका दिसता सगळ्यांची बरी कोंकणी सिंधुदुर्गा ह्या तेंची पेरणे सिंधुदुर्ग तेंची कोंकणी मातशी प्युअर आहा. साश्टीकारांची कोंकणी बार्देशकारांची कोंकणी अलग आहा. मेंगलोरची कोंकणी मिक्स जाल्या तेंची तेलुगू आनी कन्नडाच्या उतरांनी. आमच्या महाराष्ट्राची कोंकणी मिक्स जाल्या मराठी आनी कोंकणी. पूण कोंकणी तें नांव त्या भाशेचें उरलेलें आहा. आनी भाशा इतली फामाद जाल्या की जायते गांवांनी उलयतात आनी तुमी हो शब्द जातलेत हें आयकूंक की UK ते चिंतात कोंकणी तेंची दुसरी भाशा करता. म्हणजे आमची कोंकणी UK पासून पावलेली आहा आनी दुसरी भाशा म्हणून ते चिंतात करूंक कित्याक जायते गोंयचे लोक जायते मेंगलोरचे लोक जायते आनी ते कोंकणी उलयतात आनी ह्या पासून ते चिंतात कोंकणी एज अ सेकंड लँग्वेज. कोंकणी वाडत वेता आनी ह्या पासून म्हजी पोरबी केल्ले भशेन सगल्यांक जे कोंकणी उलयतात कोंकणी गोड दवरल्या. पुर्तुगेज येयले तेन्ना जायते जाण पुर्तुगेज उलयतालेत पूण थोडे पाद्रीन जावं तियात्रिस्ट जावं आनी जायते दुसऱ्या लोकांनी जावं ही कोंकणी सांबाळलेली आसा. तांकां सगल्यांक म्हजे खेरीत दिनवास आनी आमी आतां 84 years परिश्ठाचें हें केल्या आनी तशेंच 25 वर्सां उजवाड्याचें पुस्तक लुईस फुडें सरोन जायतो त्रास घेता हें पुस्तक फुडें व्हरोंक आनी जायते कोंकणी भाशेन कोंकणी उलोवपी
ते बरे भाशेन वाचतात आनी तेंचे कोंकणी सुदारतात. ताका 25 वर्सां जातात आमचे सिल्वर जुबली. तो तांकां मातशें तेरे भाशेन कॉंग्रेच्युलेशन्स आनी म्हाजे बरे विशीस तांकां. देवान ही कोंकणी भास खरेंच फुडें व्हरोवची म्हणून म्हजी मागणी. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. आमचो गवळी बाब सदांच हसरो चेहरो अशें मेल्विन बाब हांणी सांगलां. कोंकणी भास मिक्स भास, गोंय भास, साऊथ आनी भलायकी एकूच, महाराष्ट्राची मराठी आनी कोंकणी मिक्स अशे उलोवप करून तांणी आमकां जे उलोवप केले ताचे बद्दल हांव तांकां दिनवास दितां. ह्या उपरांत हांव विनंती करता प्राचार्य विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर भूषण भावे सर हांकां की त्यांनी आपले उलोवप करचे. सगळ्यांक नमस्कार. माचे वेले सगळे मानिस्त, तातूंत आमचे कोंकणीचे भूषण ज्ञानपीठकार भोवमानिस्त दामोदर उर्फ भाई मावजो, बिस्म साहेब हांगाचे चर्चीचे फादर, सगळे जाळवणदार, म्हजो इश्ट लुईस, म्हजो इश्ट मेल्विन बाब, हांगा आशिल्ले सगळे ह्या सगळ्या संस्थांचे पदाधिकारी आणि गडिंग्लज वाठारांतले सगळे नागरीक भावांनो आनी भयणांनो, पयलेच फावट कोंकणी समाजाक एकठांय हाडपा खातीर खासा करून लुईस बाबान जे पावल घातलां हांगा, ताका आमी ताळ्यांच्या कडकडाटान ताचें स्वागत करूया. आमी जेन्ना कोंकणी म्हणटात तेन्ना ती 4 राज्यांनी शिपडिल्ली कोंकणी आसा. गोंयांत आमी कोंकणीचो विचार करतात तेन्ना केन्नाच गोंया पुरतो करिनात. आमकां याद आसता, आमकां जाणीव आसता की आमची भाव आनी भयणां कर्नाटकान आसात, आमची भाव भयणां केरळान आसात सकयल, आनी आमची भाव भयणां महाराष्ट्रांतूय आसात. कामाच्या एकूण सगळ्या प्रवाहान जर आमी पळयलें जाल्यार जो दक्षिणेकडलो भाग आशिल्लो कोंकणीचो, जायत कर्नाटक, जायत केरळ, थंय कोंकणी खातीर सरकार दरबारांतूय प्रयत्न जाले आनी लोकांच्या दरबारांतूय प्रयत्न जाल्ल्या कारणान थंयची कोंकणी खूब मुखार आयिल्ली आमकां दिश्टी पडटा. कर्नाटक सरकारान कोंकणी अकॅडमीची स्थापना केली, जायत्यो कोंकणी संस्था थंय स्थापन जाल्यो. केरळान पयलीं आमची खाजगी कोंकणी अकॅडमी आशिल्ली, फुडें वचून मागीर सरकारान थंय केरळ कोंकणी अकॅडमीची स्थापना केली आनी ताका लागून कोंकणीचे उदरगतीक एक वाट मेळ्ळी. पूण अशे तरेची स्थिती, इतलो कोंकणी समाज महाराष्ट्रांत रावता आसून सुद्दां महाराष्ट्र सरकारानूय ह्या बाबतींत कांय पावल उबारलें ना. आनी आमचें दुर्दैव अशें की आमच्या संस्थां मदीं बी असो एकवट आमकां दिश्टी पडलो ना. आनी म्हणून जाचो उल्लेख आत्तां बिस्म साहेबांनी केलो, पुराय कोंकणान जंय कोंकणी भास उलयतात त्या कोंकणी समाजा मदीं एकवट आमकां दिश्टी पडलो ना. एका माचयेचेर येवपाचें, जशें हालींच मालवण रुजार बाबान आपल्या आंगार घेतलें आनी मालवण आमचें संमेलन जालें, तशे तरेचे प्रयत्न गोंया भायर खासा करून महाराष्ट्रान इतल्या मोठ्या व्यापक प्रमाणाचेर जेन्ना कोंकणीचे जातात तेन्ना कोंकणी खऱ्या अर्थान उदरगतीक पावली अशें आमी म्हणूंक पावतले. हांव सादारण 30-32 वर्सां कॉलेज पावण्याचेर कोंकणी भास शिकयतां. हांवें कोंकणींतल्यान PhD केल्या आनी म्हणून म्हाका खबर आसा की ही भास कितली प्राचीन आसा, कितली आदली आसा ही संस्कृताय. पळोवपाक गेल्यार गोंय केदेशें तें जें एक मूळ पीठ आमी कोंकणीचें मानतात. म्हणजे सकाळी मोटरसायकलीचेर भायर सरलो काणकोणच्यान, च्या घेवपाक पेडण्यां वच, पेडण्यां च्या मार आनी जेवपाक वास्को वच, आनी मागीर सांजेच्या च्यायेक परत तूं मोल्यां पावं येता, सांग्यार पावं येता. इतलें ल्हान आमचें गोंय
किलोमिटराच्या भाशेन सांगपाक गेल्यार 3604 किलोमिटर इतली ही स्क्वेअर मिटर भूमी. पूण ह्या भुंयेंची वैशिश्ट्यां आसात, जी खाशेलपणां आसात, ती जर आमी पळयली जाल्यार खंयच्याच भूंयभागान हेर देशाच्या इतल्या तरांची वैशिश्ट्यां सापडची नात. इतल्या तरांचे मानववंश हांगा जावन गेल्यात. रेसीस ऑफ ह्युमन बिईंग्स आसात थंय, ताजे ट्रेसीस मेळटात सगळे. म्हणजे अश्मयुगा पासूनचे सगळी प्रस्तर चित्रां आनी हें सगळें हांगा मेळटा. म्हणजे ही संस्कृताय कितली आदली, हें सिव्हिलायझेशन कितलें आदलें आसा हाजो आमकां प्रत्यय येता. निसर्गाची भूमी, निसर्गान सगळो आपलो वरदहस्त ताजेर दवरिल्लो आसा. म्हणजे आमी पळयतात पश्चिम किनारपट्टीचेर खूब कडेन हुंवार येता. पूर्व किनारपट्टी तर विचारपाकूच नाका, लोकांक 2 ना 3 ना घरांतल्यान वचून खंय तरी दोंगरार रावचें पडटा. पूण ही कोकणची भूंय सगळी दर्याक इतली लागीं आसून सुद्दां 1 मीटरभर सुद्दां दर्याचें उदक सकयल ना. समपातळीचेर आसा भूंय आनी उदक. इतलें आसून सुद्दां हुंवार आयिल्ल्याची उदाहरणां ना. जे हुंवार आतां येतात ते मानवी हुंवार आसात, आमच्या चुकीक लागून जाल्ले. नैसर्गीक हुंवार आयिल्ल्याचें उदाहरण ह्या कोकण भुमीन सापडना. एके वटेन सह्याद्री आसा, एके वटेन दर्या आसा. अशें एका सुंदर निमुळट्या पट्ट्यान हो आमी सगळे जाण रावतात. आनी जे भाशीक वैशिश्ट्य बिस्म साहेबान सांगलें आतांच, ते अशें की हांव कोंकणीचो विचार करता तेन्ना 3 तरांनी करता. उत्तर कोंकणी, मध्य कोंकणी आनी दक्षिण कोंकणी. आनी सामान्यांक सांगपा खातीर जाल्यार विद्यार्थी जेन्ना येतात पयले फावट, हांव म्हणटा उक पाक चाक. कोंकणी म्हणजे कितें? उक पाक चाक. उत्तर कोंकणी आसा ती करूंक, धांवूक, वचूंक, पळूंक, जेवूंक, उक. मध्य कोंकणी आसा ती पाक, करपाक, खावपाक, जेवपाक, उठपाक, बसपाक. आनी दक्षिण कोंकणी आसा ती चाक, करच्याक, खावच्याक, मारच्याक, उक पाक चाक. ह्या 3 प्रत्ययांच्या आधारान यादो व्हडलो भौगोलीक प्रदेश आमच्यांनी एकठांय हाडूं येता. अशें वैशिश्ट्य ह्या भुंयेक लाभिल्लें आसा. आनी म्हणून कोंकणी समाज जरी 50 लाखाचोच आसलो, घडये तितलोय ना. सेन्सस म्हणटा 28 लाख, घालून सोडात 50 लाख धरात, तरी सुद्दां हेच जालो, तो मायनॉरिटी समाजूच जालो. जंय 9 कोटीच्यो भाशा आमच्या देशान आसात, मराठी, कन्नड सारक्यो, जंय 40-50 कोटीच्यो हिंदी सारक्यो भाशा उलयतात, थंय आमची 50 लाखाची कोंकणी म्हणपाक गेल्यार मायनॉरिटी लँग्वेज. पूण त्या लँग्वेजी कडेन इतलें वैभव आसा, इतले उतरांचे भांडार तेजे भितर आसा त्या कोंकणी भितर. शिकता तितलें कमी, शिकता तितलें कमी. फक्त म्हणी जरी एकठांय केल्यो, हजारांनी म्हणी आनी ओपारी, केदे वैभव हे आमच्या जाणटेल्यांचे संचित. पण आमकां ल्हान समाज म्हणून घडये ताचो हे पडना, पूण आमच्या देशान ताची दखल नक्कीच घेतल्या. ह्या देशा ल्हानच्या कोंकणीक 2 ज्ञानपीठ पुरस्कार हे सहज मेळनात भावानो. भाशेचे पोटेन्शियल असल्या बगर, भाशेची क्षमता असल्या बगर, भाशेची ताक असल्या बगर अशा तरेचे पुरस्कार मेळनात. आनी भाई आमचो सोदचो पूण आमकां तेजे व्हडपणी दिसना. पूण हांव मागतां, ह्या भुंयेचेर भाई पयले फावट आयल्यात आनी कोंकणीचें एक सर्वोच्च पद तांकां मेळिल्लें आसा ज्ञानपिठाचें. आमी सगळे जाण उबे रावन तांकां अभिवादन दिवया. कारण आमकां भाई सोदचोच, आनी भाई बी मोठ्या मनान हें सगळें स्विकारता, येता, खंयी आफयल्यार येता. कार्यक्रम केदो काय विचारिना, आपलो रोल विचारिना, हे ताजें व्हडपण. आनी मोठे साहित्यीक हे अशेच असतात, ते तांचे पांय सदांच जमनीचेर आसतात. ह्या भुंयेचेर जेन्ना हांवें पावल दवरलें सकाळीं, काल राती पावले आमी, आनी मागीर कळ्ळें की खंयच्या तरी बलुचिस्तानान आशिल्ली ती हिंदलगा देवी, ती थंयच्यान हांगा आयली. कोणें हाडली, कशी हाडली, समाज इतलो पयस खंयच्यान आयलो, ह्या सतीचे शक्तीपिठाचे एक अंश ह्या गांवांत कसो स्थापन जालो, ह्या बडगांव गांवांत, आनी ताणें कसो ह्या गांवचो विकास केलो, जाचो उल्लेख आत्ताच मेलवीन बाबान केलो की भुईमुगाची ही जमीन, उसाची ही जमीन, अत्यंत पिकाळ, निसर्गरम्य अशा तेची गांवां जर पळयली बाजूची, जाल्यार दिसता की कितलो कृषी संपन्न प्रदेश आसा. आनी अशा ह्या भागांत गोंयकार आयले. केन्ना तरी 16व्या-17व्या शेंकड्यान कोंकणी मनीस हांगा पावलो. आयिल्लो अपघातान, इतिहासीक चुकांक लागून थंयच्यान तो गोंयांतल्यान भायर सरलो, तो हांगा आयलो. खरें म्हणजे तो पुराय किनारपट्टीचेर गेला, पश्चिम किनारपट्टीचेर. पूण वैशिश्ट्य अशें परत आयिल्लो मायग्रंट म्हणून
स्थलांतरीत म्हणून आयिल्लो, पूण ज्या भागांत तेजें स्थलांतरण जालां त्या भागांत ताणें केन्नाच बोजा जावना, वजें करूं ना. खंय पळयात तुमी देशाच्या फाटीर. हांव केरळाचो थोडोसो चड अभ्यास केला, केरळांतल्या कोंकणी मनशाचो. लक्षांत आयलें की हो मनीस थंय एसेट आसा केरळांतलो. त्या केरळांतल्या मनशान थंय पौरोहित्य केलां, भटपण केलां, जो गेल्लो मायग्रेट जावन. ताणें व्यापार केला, ताणें वखदां दिल्यात आयुर्वेदाची. म्हणजे वचत थंय ताणें वजें केन्नाच जावना. ज्या समाजान तो गेला ताजेर वजें जायनासतना त्या समाजाचेर उपकार करपाचो प्रयत्न कोंकणी मनशान केला. हें कोंकणी मनशाचें व्हडपण आसा. नाजाल्यार आमी पळयतात की मायग्रेट जाल्ल्या समाजाक समाज स्विकृत करिना, आपलोसो म्हणिना. पूण कोंकणी समाजाची स्थिती अशी खंयच ना. खंयच कोंकणी समाज संघर्शान ना. ते मागीर मंगळूर आसूं, केरळ आसूं किंवा हो कोंकणपट्टीचो भाग आसूं. तो सहज थंय तेजी सरमिसळ जाल्या, समरसता ताजी समरस जाल्लो आसा, तो एकरूप जाल्लो आसा समाजा कडेन. हें तेजें वैशिश्ट्य आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता की आयज जेन्ना कड्डणांक महत्व येता, पल्सिसांक जेन्ना महत्व आयज संवसारीक पावंड्याचेर आयिल्लें आसा, तेन्ना ह्या गडिंग्लज सारक्या भागाक जंय मोठ्या प्रमाणात कड्डणां उत्पन्न जातात, ही जबाबदारी ह्या भागाचेर येवन पडटा. एक खूप मोठी जबाबदारी. म्हाका दिसता ज्यो प्लेसीस आयडेंटिफाय केल्यात भारत सरकारान कड्डणां खातीर प्रोत्साहन दिवपाच्यो, तातूंत ही बी एक सुवात आसा कोल्हापूर जिल्ल्यांतली. एक खूप मोठो इतिहास. खरें म्हणजे हांव बाकीबाबाच्या उतरांनी जेन्ना पळयतां, हो सिमावर्ती प्रदेश, एके वटेन मराठी राज्य आसा, कोंकणी आसा आनी कन्नड आसा. बाकीबाबान एक सुंदर फ्रेज केल्ली हाजेर. गोंयांत कोकम नांवाचें फळ मेळटा. घडये हांगाय जाता आसतलें, आमी बिण्णां म्हणटात ताका, त्याची आमी सोलां करतात. ताका कोकम अशें नांव आसा. आनी बाकीबाबान ह्या कोकमाची कल्पकता पळयात बाकीबाबाची. कारण तेन्नाच ताणें वळखल्लें हो समाज तीन कडेन आसा म्हणून, आनी तिनी भाशां कडेन ताचो संबंद येता म्हणून. पयले कोकमांतले पयले को म्हणजे कोंकणी, कोकमांतले क म्हणजे कन्नड आणि म म्हणजे मराठी. कोकम म्हणजे कोंकणी, कन्नड आणि मराठी अशा तीन प्रदेशांत रावपी इतली सुंदर कल्पकता बाकीबाबान त्या काळान करून ती संकल्पना मांडली. आणि म्हणून आमचो इतिहासूच असो आसा. अत्यंत निसर्गाक लागून आसत, दर्याच्या गाजीक लागून आसत, झऱ्याच्या खळखळीक लागून आसत, आमचो समाज मुळान कल्पक आसा. तो सर्जनशील आसा, क्रिएटिव्ह आसा. ताका वेगवेगळ्या संदर्भात जी कावी कला उत्पन्न केली ह्या समाजान, अजून तिचें वर्णन आमचे कडेन आसा. आणि म्हणून पळयात ह्या पिळगेन घडये नांवां सापडपाक कठीण जातली. पूण फाटल्या पिळगेंतली नांवां पळयात. राष्ट्रीय स्तरावयली, राष्ट्रीय स्तरावयले कार्टुनिस्ट पळयात, राष्ट्रीय स्तरावयले संगीतकार पळयात, दोन्ही तरांचे, हिंदुस्थानी संगीत आणि पाश्चात्य संगीत. वादक कलाकार पळयात, गायक कलाकार पळयात, शिल्पशास्त्री पळयात, चित्रकार पळयात, पत्रकार पळयात. सगळ्या मळांचेर तुमकां गोंयकार खंय ना खंय चमकतना दिश्टी पडटलो. येदे व्हडले ही भूंय खऱ्या अर्थान कलांचे कुळार जिका म्हणटात अशी ही भूंय आसा. आणि ह्या भुंयेचे तुमी सगळे जाण हांगा जे बसल्यात. पूण म्हाका दिसता की इतिहास जेन्ना कोंकणीचो हो दोळ्या मुखार येता आमच्या, घडये 9व्या 10व्या शेंकड्या पासूनचो, कारण त्या काळान बरयल्ले शिलालेख मेळटात, स्टोन इन्स्क्रिप्शन्स मेळटात जी कोंकणीन बरयल्लीं आसात. कोंकणीतली प्रयोजक क्रियापदां जांकां म्हणटात, उठयलें, घालयलें, बसयलें, पिवयलें, अशा तरेची जी प्रयोजक क्रियापदां आसात तांचो वापर त्या स्टोन इन्स्क्रिप्शनांनी जाल्लो आसा. हाचो अर्थ कोंकणीचें रूप तेन्नाय बी गोंयटालें लोकांच्या ओठार. आनी खंय गोंयटालें फक्त गोंयांत न्ही, सकयल केरळ मेरेन हो प्रवास चालू आसतना आमकां दिश्टी पडटा. म्हणजे तुमकां सांगल्यार अजाप दिसतलें, जे केरळांतल्या वैजकी इतिहासाचो हांवें उल्लेख केलो वदोळ, थंय 3 वैज जावन गेले. आणि त्या वैजांचें जें गिन्यान आशिल्लें, वैजकी गिन्यान, बिकॉज दे वेर मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स, तांणी तें बरोवन दवरलें. कोणी बरयलें? थंय डच राजांचें राज्य आशिल्लें त्या काळान. डचांनी तो इतिहास सगळो बरोवन दवरलो. वॉल्युम्स बरयल्यात ताचेर, विच आर ऑल अवेलेबल ऑन गुगल, फ्री डावनलोडेबल. आणि तातूंत अजाप जातलें. म्हणजे आतां हांगा बशिल्ले हांवें कोणाकूय विचारलें किंवा गांवांतल्या शेतकामत्याक वचून विचारलें, बाबा रे म्हाका थोडी झाडांची नांवां सांग पळोवया. कितली सांगत? आमकां कितलीं येतात? 10, 20, 25, 30. आंकडो वयर वचचो ना. 943 species of plants were recorded in the book Hortus Indicus Malabaricus.
943 प्रजाती आणि प्रत्येकाचे कोंकणी नाव घातलां. हे महत्वाचे. म्हणजे भाशा कितली उत्कर्शाक पाविल्ली तेन्ना सुद्दां. जर नाशिल्ली, फक्त ती बोलीच आशिल्ली जाल्यार कोणी बरोवपाक कोंकणी नांव कित्याक वापरतलो आशिल्लो. तायकिळो आसा, चीच आसा आनी कितें आसा, सगळीं कोंकणी नांवां. कितली? 943 स्पिशीस. इतली गिरेस्तकाय आसा कोंकणी कडेन. म्हणजे हे पोटेन्शियल आमी विसरले कित्याक लागून? विस्थापनाक लागून विसरले आसतले. लोक फापसरलो, पातळ्ळो वेगवेगळ्या राज्यांनी, लिपी बदलली, आमच्या भितर एकवट उरलो ना. हाच्या खातीर आमचो कोंकणी समाज सगळी कडेन अशा तरेन विस्कळीत उरलो आनी एक जावपाक पावलो ना. अशा तरेचे व्यासपीठ, हे व्यासपीठ आमकां सगळ्यांक एकठांय हाडटा. हांगा लिपीचो प्रश्न येना, हांगा प्रदेशाचो प्रश्न येना, हांगा धर्माचो प्रश्न येना, हांगा कसलोच प्रश्न येना. हांगा आमची कोंकणी माय आनी आमी असो तो प्रश्न येता सगळो. आनी त्या कोंकणी माये खातीर जे जे आमी करपाक जाय, म्हणजे महाराष्ट्रांत लोकांनी, हांव पब्लीक प्लॅटफॉर्मा वयलो उलयलां खुबदां, की वाय डोंट यू डिमांड ऑफिशियली टू द गव्हर्मेंट ऑफ महाराष्ट्र टू एस्टॅब्लिश अ कोंकणी अकॅडमी फॉर महाराष्ट्र ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉट गव्हर्मेंट हॅज डन इन कर्नाटका एंड केरळा. असपाक जाय, ही मागणी आमची येवपाक जाय. कारण ताका लागून आमी एकठांय येवपाक पावतले, ताका लागून सगळ्या भागांक रिप्रेझेंटेशन मेळटलें. ते मालवणान उजार आसा आनी कोणी कडेन आनी कोण आसा असे कार्यकर्ते आसात आमचे, जांकां आमकां रिप्रेझेंटेशन दिवपाचें आसा, ज्यांच्या कवितेची दखल कोणी तरी घेवपाक जाय. आमच्या बोर्डाचेर, आतां मेरेनच्या बोर्डाचेर एकूय मनीस कोंकणांतल्यान नाशिल्लो. पुंडली बाबान म्हाका याद करून दिली, भूषण बोर्ड घडयता एडवायझरीचो एक तरी मनीस म्हणजे पुंडली बाब नांव सांगात, आनी पुंडली बाबान रुजार बाबाचें नांव सांगलें पयले फावट. आनी ही गोष्ट कोंकणीच्याच बाबतींत ना भावानो आनी भयणानो, लक्षात दवरात. मराठीच्या बाबतींत सुद्दां कोंकणाक हे कुशीकूच दवरिल्लें आसा. म्हणजे हो दुर्लक्षितूच प्रदेश केल्लो आसा सगळ्यांनी. म्हणून आमी दुर्लक्ष करून चलचें ना. कारण जितली आमकां बाकीच्यो बोली कोंकणीच्यो प्रिय आसात, तितलीच मालवणी, कुडाळी, हांगाची गडिंग्लजाची, अशी प्रत्येक भागाच्यो ज्यो ल्हान ल्हान डायलॅक्ट्स आसात कोंकणीच्यो, जेन्ना ग्रियर्सनान सर्वे केल्लो बोलींचो, तेन्ना ताणें ह्या सगळ्या बोलींचो, घाट माथ्या वयल्या कोंकणीचो सुद्दां सर्वे करून दवरिल्लो आसा. इतलो अभ्यास ब्रिटिशांनी त्या काळांत केला. ग्रियर्सन तर लिंग्विस्टीक सर्वे ऑफ इंडियान म्हणटा की 16 बोली आसा म्हणून, एके कडेन तर 36 बोलींचो उल्लेख आसा. आनी आमकां खबर ना की आमच्या बोलीचो कोणी अभ्यास केला काय ना म्हणून. त्या पुणे विद्यापीठान 1965-66 गोंयांतल्या 10-12 बोलींचो अभ्यास करून दवरला. गावडी बोली आसा, काणकोणी बोली आसा, जाय त्या बोलींचो अभ्यास तांणी करून दवरला. म्हणजे हो हे अध्ययन करपा खातीर एक सरकारी व्यासपीठ आमकां निर्माण करपाचें आसा, जातूंतल्यान संशोधनां जातलीं, जातूंतल्यान भाशेचेर प्रयोग जातले, प्रत्येक बोलीचें सर्वेक्षण जातलें, प्रत्येकाच्या ओठार जीं उतरां आसात त्या उतरांचें खंय तरी एक कंपायलेशन जातलें. हें सगळें काम आमकां करपाचें आसा, म्हणून हे व्यासपीठ हांगा जाय. आयज परिशदेच्या वतीन हे व्यासपीठ हांगा उपलब्ध करून दिल्लें आसा. परिशदेचे अध्यक्ष जरी आयज हांगा नात, अरुण उबयकर, तरी तांच्या वतीन मेल्विन बाब आज व्यासपीठाचेर आसात. आनी खोशयेची गजाल म्हळ्यार आज मेल्विन बाबाचो वाडदीस. आमी सगळे जाण मेल्विन बाब तुमकां वाडदिसाची, जल्मदिसाची परबीं दितात. आनी तुमच्या हातांतल्यान, म्हणजे परिशदेच्या हातांतल्यान अशे तरेचे व्यासपीठ सगळ्या आमच्या ह्या सगळ्या बोलींक एकठांय हाडपाचें व्यासपीठ जावं, घडूं. जे माधव मंजुनाथ शानबागाचें सपन आशिल्लें तें बेगीन एकदां पुराय जावं, अशा तरेचो एक व्यापक. आयज कदाचित राज्य आमची 4 आसत, 5 आसत, सो राज्यांची मागणी काय आमी करपाक शकनात आयज. इट वील बी इम्प्रॅक्टिकल. पूण संस्कृतीक राज्य तर नक्कीच मागपाक शकतात आमी. दिस इज अ कल्चरल स्टेट ऑफ कोंकणी अशें आमी नक्कीच म्हणपाक शकतात. त्या सांस्कृतीक राज्याच्या घडणुकींत आमी सगळे जाण आपापलें योगदान दिवया, अशे तरेची मागणी करून म्हाका हांगा तुमचे मुखार उलोवपाची संद दिल्ले खातीर देव बरें करूं म्हणटा. 4 राज्यांत कोंकणी, गोंय, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, दक्षिणेकडचो भाग 30-32 वर्सां कोंकणी भास शिकयतात. PhD केल्या. खंयच्याय भूभागांत मेळची ना अशी कोंकणी. दर्याचे कितले लागीं आसा, 3 भाग ताचे आसात, उत्तर, मध्य आनी दक्षिण, उत, पाक आनी च्याक. कोकम म्हळ्यार कोंकणी, कन्नड आनी मराठी अशें समजून सांगल्यात. भूषण भावे हांकां काळजांत थावन दिनवास. ह्या उपरांत अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे संस्थापक अध्यक्ष कैलासवासी माधव मंजुनाथ शानबाग जिने गौरव पुरस्कार
ह्या वर्सा सावन सुरू जाल्लो आसा आनी हो पयलो पुरस्कार जायतिवंत आसात ॲडव्होकेट उदय बाब भेंब्रे हांकां तो पुरस्कार फावो जाला. ह्या पुरस्काराचे वाचन करच्या खातीर हांव विनंती करता प्राध्यापक अनंत अग्नी, मुख्याध्यापक रवींद्र केळेकर, ज्ञान मंदिर. माधव मंजुनाथ शानबाग जेणेगौरव पुरस्कार मानपत्राचे वाचन करतो. मानपत्र ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे. आदरणीय उदयबाब, 27 डिसेंबर 1939 दिसा तत्कालीन पोर्तुगीज गोंयांत तुमचो जल्म जालो. भुरगेपणांतच तुमच्या घरांत राष्ट्रवादान भरिल्लें वातावरण, आपली भूंय, भास, भौसास संबंदांतली तुमची भुमिका तरणेपणांतच योग्य संस्कारांत घडली. जे सोंपेपणी मेळना तें झुजून मेळोवपाची वृत्ती तुमी ल्हानपणांत बापाय कडच्यान घेतली आनी पुराय जिवीतभर जपली. 1957 वर्साक पिरायेच्या 18व्या वर्सा तुमी मुंबय सिद्धार्थ महाविद्यालयांत विज्ञान शाखेंत प्रवेश घेतलो. तुमच्या जिविताक आकार दिवपी हो महत्वाचो काळ आशिल्लो. मुंबय शारांत कोंकणी चळवळींत तुमी सक्रीय जाले आनी अभिनयाची आवड आशिल्ल्यान त्या काळार थंय घडून येवपी कोंकणी एकांकी सर्तींनी सहभागी जावंक लागले. ह्याच काळांत 1960 वर्सा तुमी मुंबय आकाशवाणी केंद्राचेर कोंकणी विभागांत स्टाफ आर्टिस्ट म्हणून रुजू जाले. कोंकणी भाशेची गिरेस्तकाय रेडिओच्या माध्यमांतल्यान जनमानसांत रुजोवपाचो तुमी जैतिवंत यत्न केलो. 1963 वर्साक तुमी मुंबयच्यान गोंया आयले आनी राष्ट्रमत दिसाळ्यांत रुजू जाले. तुमच्या जिविताचो हो महत्वाचो पावंडो आशिल्लो. मुक्त गोंय महाराष्ट्रांत विलीन करपाचे यत्न सुरू जाल्ले. तुमी ब्रह्मास्त्र ह्या लेखमाळेंतल्यान विरोधकांचेर वैचारीक ब्रह्मास्त्रां सोडून समर्थपणान संघ प्रदेशाची भूमिका मांडली. प्रभावी वक्तृत्वान तुमी गोंयकारांक आपले अस्मितायेचें दर्शन घडयलें. जनमत कौलाच्या जैताचे तुमी शिल्पकार. 1975 वर्सा मडगांवां भरिल्ल्या 3ऱ्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचे तुमी अध्यक्ष जाले. त्याच वर्सा हेर कोंकणी फुडाऱ्यांच्या सांगातान कोंकणी भाशेक साहित्य अकादेमीची मान्यताय मेळोवंक तुमी खाशेले यत्न केले आनी जैतवंत थारले. गोवा कोंकणी अकादेमी तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून तुमी मोलादीक योगदान दिलां. तुमच्याच अध्यक्षपदाच्या कार्यकिर्दींत सुरू जाल्ली मंडळाची विद्याभवन कोंकणी शाळा आयज गोंयांतली आवय भाशेंतल्यान शिक्षण दिवपी एक आघाडीची शाळा थारल्या. 1984 वर्सा तुमी मडगांवचे आमदार म्हणून निवडून येवन एक आदर्श विधायक कसो आसचो हाची देख घालून दिली. 1987 वर्सा पारीत जाल्ल्या गोंय राजभास कायद्याचो मसुदो तयार करपा सावन तो भोवमतान पारीत जावपा मेरेन तुमी जी भूमिका निभायल्या ती उतरांनी वर्णन करपा पलतडची. सुनापरांत दिसाळ्याचे संपादक म्हणून तुमी मोलादीक वावर केला. निर्भीड पत्रकारिता हो तुमचो पिंड. तुमच्या समाजीक राजकीय विशयांवेले अग्रलेख चिंतनीय आसताले. कोंकणी भाशा मंडळाचो फेलिक्स कार्दोज पत्रकारिता पुरस्कार भेटोवन तुमच्या ह्या वावराचो योग्य भोवमान मंडळान केला. उदयबाब, तुम्ही एक सर्जनशील साहित्यीक. साहित्याचे भोवतेक प्रकार तुम्ही प्रभावीपणान हाताळल्यात. तुम्ही रचिल्ल्यो कथा संख्येन अल्प आसत पूण तांचो दर्जो भोव उंचेलो आसा. तुम्ही बरयल्ली व्हडलें घर ही कादंबरी अणकारा वरवीं हेर भारतीय भासांनी पावल्या. तुमच्या चान्न्याच्या राती हें गीत म्हळ्यार संवसारीक नामनेक पाविल्लो कोंकणी संगीत अलंकार. HMV ह्या नामनेच्या संगीत कंपनीन तुमच्या गितांच्यो तपकड्यो निर्मीत केल्यो आनी त्या वरवीं कोंकणी संगीत संवसाराच्या खाची गोयण्यांनी पावलें. आयज तीं गितां लोकांच्या ओठार घोळटात. कोंकणी भाशेच्या आड वावुरतल्यांक तुमी अस्मितायेचो कसाय आनी प्रतिक्रियेचें किरायतें पियोवन जाग्यार हाडल्यात. तुमी विचारांनी विज्ञाननिश्ठ. 1960च्या दशकांत आकाशवाणी खातीर बरयिल्ल्या आनी उपरांत नाटकाच्या विस्तारीत स्वरुपांत आयिल्ल्या कर्णपर्व ह्या नाटकांत तुमी कर्णाच्या जल्माची जी कल्पना मांडल्या ती मनाक पटपा सारकी. कर्णपर्व पुस्तकाक 2015 वर्सा साहित्य अकादमीन मानाच्या पुरस्कारान सन्मानीत केला. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो आरंभ आनी हावेस सांगून गैरसमजणी पयस करपी मिथकां आनी सत्यां तुमी प्रभावीपणान दाखोवन दिल्यात. गोंय विद्यापीठांत बाकीबाब बोरकार अधिष्ठानांत प्राध्यापक म्हणून तुमी भोव मोलादीक सेवा दिल्या. तुमचो वावर, अणभव, अभ्यास म्हळ्यार ज्ञानाचो खजिनो, एक चलतो भोंवतो विश्वकोश. कोंकणी चळवळ ही निधर्मी चळवळ. तुमी समतेचे समर्थक. विंगड धर्मात शिंपडून पडिल्ल्या कोंकणी समाजाक एका धाग्यान बांदून दवरपाचो तुमी वावर केला. ख्रिस्ती समाजाचे धर्मगुरू पोप साहेब
गोंयांत आयिल्ले तेन्ना गोंयच्या अधिकृत शिष्टमंडळाचे तुमी एक वांगडी आशिल्ले. निष्ठा, नम्रता, विद्वत्ता, सर्जनशीलता, विज्ञाननिष्ठता हे तुमचे आंगीक गुण. कोंकणी चळवळींत तुमी ह्या सगळ्या गुणांचो आविष्कार घडयला. कोंकणी भाशेच्या दरेका जैतांत तुमी दाखयिल्ली वाट, दिल्ली उर्बा, भोव महत्वाचें म्हळ्यार तुमी आखिल्ली रणनिती जैताक कारण थारल्या. फकत गोंयांतच न्हय तर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ सारक्या राज्यांनी तुमी कोंकणी समाजाक संघटना आयोजनाची देख घालून दिल्या. देखूनच जंय जंय कोंकणी समाज आसा थंय थंय तुमकां आदराची आनी भोवमानाची सुवात फावो जाल्या. तुमकां आतां मेरेन प्रतिश्ठेचे साबार मान सन्मान फावो जाल्यात. तुमच्या तन मन धन सेवेचो उल्लेख करतनाच तुमकां जिवितांत समर्थपणान साथ दिवपी तुमची जीवनसाथी किशोरीबाई, तुमचो पूत अपूर्व, सून संज्योत, अपूर्बाईची नात अनन्या हांचोय आस्पाव करचोच पडटा. अखिल भारतीय कोंकणी परिशद आपल्या 84व्या स्थापना दिसा तुमच्या कोंकणी चळवळींतल्या सर्वांगी योगदानाची दखल घेता आनी आदरान आनी अभिमानान परिशदेचे संस्थापक माधव मंजुनाथ शानबाग हांच्या नांवान गठीत केल्लो पयलो जिणेगौरव पुरस्कार तुमकां भेटयता. कार्यकारी समिती, अखिल भारतीय कोंकणी परिशद, थळ, गडहिंग्लज, महाराष्ट्र, दीस शेनवार 8 जुलय 2023. आता ह्या कार्यावळींत एक मुखेल कार्यक्रम जातलो. तो म्हळ्यार माधव मंजुनाथ शानबाग जिणे गौरव पुरस्कार भेटवून ह्यो पयलोच पुरस्कार जावन आसा. पुरस्कार जैतिवंत भोवमानेस्त उदयबाब भेंब्रे हांकां फावो जाला, पूण भलायकीच्या कारणांक लागून उदयबाब हांगा हाजीर नात. हांव विनंती करता परिशदेचे उपाध्यक्ष मेल्विन बाब रॉड्रिक्स हांकां तांणी उदयबाबाच्या वतीन पुरस्कार स्वीकार करचो. त्याच्या पहिले एक अनंत आग्ने सराक दिनवास दिता. मानस्त अनंत आग्ने सर फामाद साहित्यिक आसात, प्रिन्सिपल आसात. पणजी दूरदर्शन वयर ल्हान झाले महान ही त्यांची कार्यावळ खूबच लोकप्रिय जाल्या. आनंद बाब तुमकां मनाकाळजांतल्यान दिनवास. सगळ्यांनी उबे रावचे म्हणून विनंती करता. सगळ्यांनी दिनवासनी. ह्या उपरांत माधव मंजुनाथ शानबाग जिने गौरव जयतिवंत भोवमानेस्त ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे हांची प्रतिक्रिया व्हिडिओच्या रुपांत आमी अनुभवतल्या. हांव संचालकाक तांणी व्हिडिओ दाखोवची विनंती करता. मानाधिक सोयरे, साऊंड. परिषदेचे मानेस्त पदाधिकारी आणि वांगडी आणि मोगाळ भयणीनो आणि भावानो, तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. सर्गेस्त माधव मंजुनाथ शानबाग हांच्या नांवान अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन पुरस्कार दिवपाचो थारायला. ही भोव बरी गजाल. शानबाग माम आमचे म्हालगडे. तांचे नांव आनी कार्य आमकां स्फूर्त दीत आयलां. तांणी घालून दिल्ल्या मार्गार चलपाक आनी कोंकणी भास, कला, संस्कृती हांचे क्षेत्रांत जें कितें जावंक जाय तें करपाचो प्रयत्न करपाक. शानबाग माम हांणी एक देख घालून दिली आमकां सगळ्यांक.
आपले माय भाशेचो अभिमान धरपाची आणि ते माय भाशेक तिच्या हक्काचें स्थान आणि प्रतिष्ठा मेळोवन दिवपाची देखून शानभाग मामाचें स्मारक जावंकूच जाय. तांच्या नांवान पुरस्कार दिवप हो एक मार्ग, पूण आनिकूय बरे मार्ग आसूं येतात जातूंतल्यान नवे पिळग्यांक आनिकूय स्फूर्त उमेद मेळूं येता. फाटल्या 84 वर्सांच्या काळात अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन जायतो वावर केला. पिळग्यो बदलल्यात, ताका लागून आयच्या पिळग्यांक घडये फाटलो वावर कळचो ना. तो काळ कितलो कठीण आशिल्लो हाजी घडये जाणविकाय जावची ना. पूण त्या काळात फुडाकार घेवन कश्ट घेवन शानभाग माम आनी तांचे सांगाती हांणी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेची स्थापना केली. परिशदेन आज मेरेन गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ ह्या 4 राज्यांनी आनी हेर कांय वाठारांनी जंय कोंकणी भाशी लोक रावता त्या वाठारांनी कोंकणी भाशी लोकां मदीं आपले भाशे विशींची जागृताय करपाचो प्रयत्न केला. तांचे मदीं संपर्क वाडोवन हाडपा खातीर प्रयत्न केला आनी तेच बरोबर त्या संपर्कांतल्यान संघटन जावचें असोय प्रयत्न केला आनी ताका खूबशें फळ आयलां. आनी हें फळ आयिल्ल्यान त्या वावरा वरवीं कोंकणी भाशे खातीर तिच्यो कांय हक्काच्यो सुवाती आमी मेळोवंक पावल्यात. तिका प्रतिश्ठेच्या पदांचेर बसूंक पावल्यात. कोंकणी भास ही गोंयची राजभास जाली. ताजे पयलीं साहित्य अकादमीन तिका स्वतंत्र साहित्यीक भास म्हणून मान्यताय दिली आनी उपरांत संविधानाचे 8वे अनुसूचीत कोंकणी भास पावन ती राष्ट्रीय भाशा बरोबर बसूंक पावली. ही शानभाग माम आनी तांचे बरोबर वावर केल्ल्याची पुण्याय. शानभाग माम हांच्या नांवान थारायिल्लो हो पुरस्कार आज पयलेच खेपे हे कार्यावळींत दिवप जाता. तो घेतना म्हाका खोस जाता आनी पुरस्कार दिवपाचो आरंभ ह्या गडहिंग्लज वाठारांत जाता हाची खोस जाता. कोंकणीचे वाठार शिपडून पडिल्ले आसात, ते लागीं येवपाची गरज आसा. घडये राजकीय नदरेन आमी एक राज्य जावंक पावचे नात, पूण हांव सदांच म्हणटा आमच्यांनी एक सांस्कृतीक राज्य घडोवं येता आनी ते अशे तरेचे कार्यावळी घडोवन हाडून. परिशदेचो आज मेरेनचो जो वावर आसा तो कोणाकय दिसतलें दोळे दिपकावपी न्हय, घडये नासतय बी, पूण तो बुन्यादीचो वावर आनी बुन्यादी बगर खंयचीच इमारत, खंयचीच बिल्डींग उबी जावंक पावना. हो बुन्यादीचो वावर करीत आयिल्ल्यान त्या वावराच्या उद्देशी आनी कितल्योश्यो संस्था जल्माक आयल्यो आनी त्या संस्था वरवीं आज 4य राज्यांनी वेगळे वेगळे तरांचो वावर कोंकणी भाशे खातीर जायत आसा. भास घटमूट जाता, साहित्य वाडटा, कला आनी संस्कृतीच्या संबंधांनी संशोधन जाता
आनी ताजो प्रसारूय जाता. पूण हें काम इतल्यान सोंपना. सोंपपा सारकें काम न्हय तें. हो वावर खूब व्हड आनी हाजे फुडें तो आमकां अशेच रितीन करीत रावतलो. आनी थंय आमकां शानबाग मामा सारक्या फुडाऱ्याचो आशिर्वाद आसतलो अशें हांव समजतां. इतलेंच न्हय, हो शानबाग मामाच्या नांवान दिल्लो पुरस्कार मानून घेतना तो तांचो आशिर्वाद अशें हांव स्वता समजतां. कारवार, उडपी आनी मुंबय अश्यो 3 पयल्यो परिशदो जाल्यो. ह्या परिशदांनी कांय थारावण्यो केल्यो आनी त्यो थारावण्यो खूब म्हत्वाच्यो आसात. कांय थारावण्याच्या संबंदान आमची पावलां फुडें पडल्यात, पूण तांची गती वाडपाची गरज आसा. ह्या थारावण्याचो नियाळ आमी मदीं मदीं करपाची गरज आसा. आनी हो नियाळ करतकच आमकां समजता की आमी वतात ती दिशा सारकी आसा काय कितें, आनी हे दिशेन चलत आयिल्ल्यान आमी कितलें साध्य केलां आनी कितलें साध्य करपाचें उरलां हाजो अभ्यास मदीं मदीं आमी करची गरज आसा. आनी हो अभ्यास करतकच आमकां आमी खंय आसात हें तर समजताच, पूण त्याच बरोबर आमी जें येस आज मेरेन जोडलां तातूंतल्यान आमकांच उमेद आनी स्फूर्त मेळटा. अशी स्फूर्त मेळत रावची, परिशदेचें बळ वाडत रावचें आनी तातूंतल्यान कोंकणी भास, कोंकणी साहित्य, कोंकणी कला आनी कोंकणी संस्कृताय ही फुलत वचून कोंकणी अस्मितायेक एक विशेश स्थान मेळचें असो प्रयत्न आमचे कडल्यान जावपाची गरज आसा. तशें बळ परिशदेक मेळूं अशें हांव मागतां. हाचे परस मोठें यश आमच्या पदरांत पडूं अशेंय मागतां. आनीक तुमी जे हांगा सगळे आयल्यात तांकां बरें जावं, तांचें बरें जावं अशें मागतां. माधव मंजुनाथ शानबाग जिनेगौरव पुरस्कार विजेते मानेस्त उदयबाब भेंब्रे हे प्रत्यक्ष आमच्यांत हजर नात, तरी तांणी इतली मोलादीक प्रतिक्रिया दिली त्या पासत दिनवास. आमी आनी एक उलोवपाची सगळीं जाण आतुरतायेन वाट पळयत आसा. ते केन्ना उलयतले म्हणून बरेच लोक बसून आसात वदळच्यान. अशें एक म्हत्वाचें उलोवप आतां जातलें, तें म्हळ्यार ज्ञानपीठ जैतिवंत दामोदर मावजो हांचें उलोवप. हांव भाईक विनंती करता की त्यांनी आपले उलोवप करचें. म्हणजे मुखार बशिल्ल्या समेस्त कोंकणी मोगी लोकांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. हांगा म्हज्या सांगातान वेजीचेर बशिल्ले भोवमानेस्त रेवरंड फादर ऑल्विन बारेटो, म्हजे बरोबर म्हजे सांगाता दुसरे आशिल्ले मानाचे सोयरे, गोंयच्या एका म्हालगड्या कॉलेजीचे प्राचार्य भोवमानेस्त भूषणबाब भावे, आमचे कोंकणी परिशदेचे उपाध्यक्ष आनी म्हजे कवी मित्र मेल्विन बाब रॉड्रिग्स, आनी हांगा म्हणजे मदीं आशिल्ले शिक्षणीक मळावेले म्हालगडे भोवमानेस्त बार्देसकार बाब, म्हजे सांगाताक आशिल्लो आनी एक म्हजो लेखक मित्र आनी संपादक लुईस बाब, म्हणजे मुखार जे खुबशे म्हणजे बरोबर वावरिल्लेय बसल्यात आनी तांचे बद्दल खास आदर आसा अशेय लोक आसात. आमची दिल्लीच्यान आयिल्ली सुमनबाई आसा, हांगा मालवणचें संमेलन
यशस्वी करून दाखयले रुजार बाब आसात आनी म्हजी सांगाताक गोंयच्यान आयिल्ले थोडे लोक आसात आनी चड करून गडहिंग्लज आनी आयले पेल्या गांवांतल्यान हांगा मुजरत आयिल्ले सगळ्या कोंकणी मोगीक परतून एक फावट म्हजो माये मोगाचो नमस्कार सांगता. इश्टानो, आयज कोंकणी परिशदेचो 84वो स्थापना दीस आज 84 वर्सां जायत आयलीं ह्या परिशदेक वावराक लागल्यार आनी हाजी फाटली आमकां मेळिल्ली प्रेरणा म्हळ्यार सर्गेस्त माधव मंजुनाथ शानबाग. तांच्या उडासाक नमन करून हांव म्हजी 2 उतरां तुमच्या मुखार दवरतां. आयचो हो दीस हांव केन्नाच हांगा गडहिंग्लजाक पावूंक नाशिल्लो. त्या सायडीन गेलां म्हणजे बेळगांव पावलां, कोल्हापूर पावलां, पूण गडहिंग्लज म्हगेली पयलीच खेप. आनी जेन्ना म्हाका सांगलें की गडहिंग्लजाक कोंकणी परिशदेचें एक अधिवेशन म्हणना एक स्थापना दीस साजरो जाता, म्हाका अजाप दिसलें हांगा आनी कोण कोंकणी लोक आसात. पूण हांगा येतकीच म्हाका जाणवलें की हांगा फकत गडहिंग्लज न्ही तर आयली पयली गांवांतय बी सुमारा भायर कोंकणी लोक आसा. आनी आज ह्या सगळ्या लोकांचो आनी गोंयच्यान आयिल्ल्या लोकांच्या मनोमिलनाचो हो दीस अशें हांव मानतां. आमकां इतिहासान तोडले. फाटली 400-500 वर्सां आमचे कोंकणी भाव एकमेका पासून पयस जाले. तो इतिहास आशिल्लो. पूण आयचो इतिहास वेगळो आसा. आज इतिहास नव्यान घडयतात आमी आनी ह्या सगळ्यांक एकठांय हाडपाचो हो इतिहास. आज आमी नव्यान इतिहास रचपाक हांगा एकठांय आयल्या अशें म्हणूंक जाय. तुमी सगळे जाणात की गोंयची राजभास कोंकणी. आतां गोंयची राजभास म्हळ्यार कोणाची? गोंयांत 16 लाख लोक आसा. तर ह्या 16 लाख लोकांची राजभास कोंकणी. पूण जांची राजभास न्ही पूण तांची मायभास अशे कितलेशेच लोक. आमच्या आंकडो आमकांच खबर ना आमच्या लोकांचो. पूण आमचो अदमास आसतो सुमार 50 लाख कोंकणी उलोवपी लोक ह्या संवसारांत आसात. आतां तुमी मनशात महाराष्ट्रांत 9 कोटी लोक मराठी उलयतात. कर्नाटकांत 7 कोटी 8 कोटी लोक कन्नड उलयतात कर्नाटकांत. आनी गोंयकार किंवा कोंकणी उलोवपी फकत 50 लाख म्हणून आंकडो उणो. पूण हो 50 लाख जो लोक आसा तो कर्तुत्वी लोक, कर्तुपी लोक, पुरुशार्थी लोक. आनी म्हणून ज्या भाशेक, आनी तुमी जाणात भाशा म्हळ्यार संस्कृताय, ज्या भाशेक परकी सत्तेन मोडून उडयल्ली, बॅन केल्ली, ती भास 400 वर्सांच्या बंदखणी उपरांत गोंय मुक्त जावपाची वाट पळयताली आनी ती पसून वाट पळयनासतना चालीक लागली. आनी आज एक स्वतंत्र भारतांतली एक स्वतंत्र भास अशी म्हणून आज वावुरता. आनी म्हाका खूब अभिमान दिसता की ह्या भाशेन ह्या भाशीक लोकांनी व्हडलीं जैतां हातासल्यांत आनी हाजे मुखारय बी हो वावर चालूच उरतलो. इश्टानो, एक गजाल सांगूं सोदता हांव. आमचे लोक जे जंय गेले, आतां भुशण भावेन तांचो उल्लेख केलो. कर्नाटकांत गेले, कन्नड भास शिकून घेतली. ज्या ज्या जाग्यार गेले, केरळा गेले कोंकणी लोक, तांणी मलयाळम भास शिकून घेतली. हांगा जे तुमी आसात महाराष्ट्रांत, तांणी शाळेंत वचून मराठी शिकले. पूण आपली भास सोडली ना, आपली जिबेबली भास सोडली ना, आपली काळजांतली भास सोडली ना. म्हणून जरी आमी 50 लाख असले
आणि गोंय राज्याची भास फकत गोंयची राजभास ही कोंकणी असली, जाचो उल्लेख आतांच उदय बाबांनी केलो आणि प्राध्यापक प्राचार्य भूषण भावेनी केलो की कोंकणी ही आमची सांस्कृतीक भास आणि ह्या सांस्कृतीक राज्याचे तुम्ही वांगडी, कारण कोंकणी ही तुमची राजभास न्ही आसत पण तुमच्या काळजाची भास, आणि काळजाची भास जाल्ल्यान आमी तुमी हे भाव आमी भावना कशी एकमेकाक मानता. आजून आतां काळ आयला आमी परतून हातांत हात घालून काम करपाचो. कसलो वावर तुमच्यांनी कसलो करूं येता अशें तुमकां दिसत, पूण खूब वावर करूं येता. तुमी महाराष्ट्रांत रावतात, महाराष्ट्रांत मराठी खातीर खूब येवजण्यो चलतात, कितल्योश्योच संस्था काम करतात, सरकाराची संस्था आसा. बृहन महाराष्ट्रांत जे आसात तांचे खातीरय बी महाराष्ट्र सरकार काम करता. बृहन महाराष्ट्र म्हळ्यार कितें? बेळगांवांत जे मराठी उलयतात ते बृहन महाराष्ट्रांतले मराठी लोक. मागीर ह्या बृहन महाराष्ट्रांत रावनूय बी मराठीची सेवा करपी जे लोक आसात तांकां जर महाराष्ट्र सरकार योग्य तो मान दिता, तांचो भोवमान करता, तांचे खातीर येवजण्यो दवरता, जाल्यार म्हाका दिसता ज्या गोंयची राजभास कोंकणी त्या गोंय राज्यांनी बी ह्या बृहन गोमंतकी जे कोंकणी लोक आसात तांची दखल घेवपाचो वेळ आयला आणि तांचे खातीरय आमी कितें तरी आमची लागणूक म्हणून तांचे खातीर आमी कार्यक्रम राबोवपाक जाय. इश्टानो, 400-500 वर्सां पयलीं अशी एक वायट घडणूक गोंयांत घडली जाका लागून गोंयकारांक पळून वचचें पडलें. कोण महाराष्ट्रांत गेले, कोण कर्नाटकांत गेले, कोण केरला गेले. हांवें तुमकां सांगलां, पूण ते गेले म्हूण तांणी कोंकणी सोडली ना. इतलेंच न्ही, ते वतना आपल्यालो लोकवेद घेवन गेले. ते गोंयांत आसतना जी लोकगितां तांची जिबेर आशिल्लीं, ज्यो लोककाणयो ते गोंयांत एकमेका भुरग्यांक सांगताले, त्योच काणयो आनी तीच गितां आनी तोच लोकवेद, तीच लोकसंस्कृताय घेवन गेले. 400-500 वर्सां रावली उपरांत तातूंत थोडें गाळप जाता, थोडें वगडावप जाता, हें खरें, पूण तांणी जोडलाय बी. पूण एक याद जाता ती सांगता. एक कोंकणी गीत आसा, आल्लय, आमी भुरग्यांक म्हणटात, तुमी आयकलां, हांगा तुमचे मदीं आशिल्लें जाल्यार खबर ना. येते 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 नाच रे मोरा, फाका फाकारून मोर गेलो दोंगरा, मामा ना घरा, कोण देई चारा, मामी देई चारा, चारा खाला पाणी पिला, बुर्रे मोरा. ही मोराचें सिंबॉल, एक प्रतीक. जेन्ना भयणीक फाटल्यान गोंया सांडून भाव पळून गेलो आनी खंय तरी केरला नाल्यार कर्नाटका आनी पयस मुंबय पावलो, तांचे खातीर तांगेल्या घरच्यांनी रचिल्लें हें गीत, ताजे फाटल्यान जो भावार्थ आसा तो समजून घेवपाची गरज आसा. भावार्थ कितें? जेन्ना भयण हांगा आसा आनी ताका तिका भावाचो उगडास येता, याद येता, तेन्ना ती आपल्या भुरग्यांक हें गीत म्हणटा. मोराक धाडला परगांवां परदेशांत, जंय तिगेलो भाव आसा, आनी मोर थंय वता आनी मामा घरना पूण मामी ताका चारो दिता, तो खावन तो परत येता कितें संदेश घेवन की तुगेलो भाव थंय परदेशांत बरो आसा, तूं हुस्को करिनाका. ह्यो ज्यो भावना ल्हानपणांतल्यो त्यो व्यक्त करपाक तांणी लोकवेद वापरलो. आनी म्हाका खात्री आसा तुमी जे लोक मूळ गोंयचे आसतले किंवा मूळ कोंकणी जे आसात, जे हांगा आयल्यात आनी आपली संस्कृताय सांबाळून आसात, तांच्या जिबेरी लोकवेदांतलीं गतगितां आसतलीच आसतलीं. तुमचे संस्कृतायेंत जीं गितां, ज्यो लोकगितां आसात, अल्लोय आसात, भुरग्यांक म्हणपाची गितां आसात, ती तुमी सांबाळून दवरलें जर आसत जाल्यार ताजो संग्रह आतां येवपाची गरज आसा. आनी हो वावर तुमी झुंजा पावंड्यार म्हणजे इमिजिएटली कोण तरी करतलो म्हणून रावपाची गरज ना, तुमी करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हो वेळ आयला आतां आमी आमचे कडेन जें दायज आसा तें सोदून काडून आमच्या लोकां मुखार, फुडले पिळगे खातीर मुखार तांचे मुखार दवरपाचो. आमचे कडेन तुमी आयकून तरी जाणा आसतलीं आनी तुमी हांगा खेळटातय आसतलीं. फुगडी खेळटात, धालो खेळटात,
आमचे कडेन जागोर आसा, एक नाट्य प्रकार, लोकनाट्याचो प्रकार तुमचे कडेन बी आसतलो. घडये जागोर म्हणटात आनी कितें म्हणटात आसतलें, हें सांबाळून दवरपाची गरज आसा. हे जे लोकवेदाचो जो संग्रह आसा तो थापसून पडला आसतलो. कोण आजरे रावता तांचे कडेन, कोण बेळगांव रावता तांचे कडेन, गडिंग्लज रावता तांचे लागीं, तो सगळें एकठांय करया आनी तो हे सगळे गोंयकारां खातीरच म्हणना, सगळे कोंकणी लोकां खातीर, कोंकणी जनां खातीर उपलब्ध करून दिवया. आनी एक गजाल तुमच्यांनी करूं येता, कोंकणीचेर मराठीचो खूब प्रभाव आसा अशें लोक म्हणटात. आतांच फादर अरुण बाबांनी सांगलें, कोंकणीचेर पुर्तुगेज भाशेचो प्रभाव आशिल्लो, कोंकणीचेर मराठी भाशेचो प्रभाव आसा. तुमी मान्य करतले आसा म्हणून, पूण तुमी जाणात मराठीचेर कोंकणी भाशेचो प्रभाव आसा म्हणून तो कितलो आसा. जेन्ना बाकीबाब बोरकार कितें गितां रचताले मराठींत, ते कोंकणी आनी मराठींनी कविता रचताले, तांचे कवितेंत कितलीशींच कोंकणी उतरां मराठींत केल्यात. सादी गजाल आसा, बाये जोजबिली बिंदुली. बाय म्हळ्यार कितें, मराठींत विहीर म्हणटात, आमी बाय म्हणटात. बाय जोजबिली म्हण न्हिदयली. बिंदुली, बिंदुली म्हळ्यार कितें, आमी गोंयांत बिंदूल म्हणटात, कळसो म्हणटात, कळशी म्हणटात. महाराष्ट्रांत आनी कितें उतर आसतलें, पूण घागर म्हणटात. पूण आमी तांणी मराठी कोंकणींतलीं उतरां मराठींत सोडलीं. अशीं कितलींशींच उतरां आसतलीं. आनी चड करून हे सीमा भागांत जे कोंकणी लोक रावतात तांची कर्तव्य आसा कोंकणी उतरां मराठींत जे गेल्यात तांचो एक कोश तुमी तयार करपा जाय. आनी ताजो फायदो फक्त मराठी लोकां खातीर न्ही आनी कोंकणी संस्कृते खातीर न्ही, पूण फॉर आमचे खातीर, आमच्या फुडारा खातीर ताची गरज पडटली तेन्ना तो उपकारा पडटलो. आजो हो वावर कोणें तरी हातांत घेवपा जाय. फक्त एकच सांगता, कोणी तरी घेतलो म्हूण रावपाचें न्ही, आपल्या आंगार तो वावर घेवपा जाय आनी हें काम तडीक वतलें हें पळोवपा जाय. तुमकां कोंकणी लोक कितलो कर्तुपी हाजी वळेरीच सांगली. आमचे भुशण बाबा, आमचे कडेन कवी आसात, गायक आसात, साहित्यकार आसात, वेगळे वेगळे विशाल आमचे कार्पेंटर आसात, आमची वेगळी वेगळी तरेन काम करपी लोक आसात. तुमच्याय मदें आसतले, पूण तांची जी उतरां आसात, उतरावळ आसा कामाची, वेवसायाची, तांच्या पेशाची, ती बी आमी बरोवन दवरपाची गरज आसा. तुमचे मदीं जी तणी पिळगी आसा तांणी म्हाका दिसता ह्या कामाक वेंग मारपा जाय आनी हो काम हें काम फुडें व्हरपा जाय. आतां आमी गोंयांत तुमी जाणात हिंदू आसात, क्रिस्तांव आसात, पूण हिंदू आनी क्रिस्तांव म्हणून आमी एकमेकाक पळयनात. आमी तांचे कडेन ते कोंकणी लोक म्हणून पळयतात. आमची भास एक, आनी भास म्हळ्यार एक मेजर कंपोनंट ऑफ एनी कल्चर. आनी त्या नदरेन कोंकणी भास ही कोंकणी संस्कृताय, आमची संस्कृताय. ती हिंदूंची क्रिस्तांवाची अशी जायना. आनी ताका देख आसा, जेन्ना पुर्तुगेज आयलो आनी धर्मांतरण जालीं तेन्ना लोकवेद कसो काम आयलो तुमी आयकलां आसतलें. आमचे कडेन एक गीत आसा, 350 दाणयो रथा तुज्यो घोडयो, 350 दाणयो रथा तुज्यो घोडयो, रथी कोण देव बैसला गे, रथी शांतादुर्गा बैसल्या गे. हिंदू लोकांनी हें शांतादुर्गा किंवा शांतरी माता तशेंच दवरलां. क्रिस्तांवांनी तेंच गीत म्हणटात, 350 दाणयो रथा तुज्यो घोडयो, रथी कोण देव बैसला गे, रथी फातीम सायबीन बसल्या गे. लोकगीत तेंच, जण एकल्यान आपलो भावार्थाचो देव तातूंत बसयला. पूण हो देव तो हिंदू आसूं, तो क्रिस्तांव आसूं, तो कोंकणी, हें लक्षांत जर घेतलें जाल्यार आमचे मदलो भावचार जो आसा, बंधुभाव हो वाडीक लागतलो. आनी तेच नदरेन आमी हिंदू म्हणून, क्रिस्तांव म्हणून, मुस्लीम म्हणून अशी जगया नाका. आमी कोंकणी मनीस म्हणून, एक कोंकणी मनीस म्हणून आमी एकचारान रावया. आनी ह्या एकचारांतूच कोंकणी भाशेचें, कोंकणी संस्कृतायेचें जैत आसा. आनी तातूंतच आमचे उदय बाब जावं, माधव मंजुनाथ शानबाग जावं, शणै गोंय बाब जावं, आनी हेर कोणी जे मारगाडे आमचे कोंकणी खातीर वावरल्यात तांचें सपन पूर्ण जावपाक पावतलें तें जावचें.
आमी अमेन म्हणया आनी इतल्यार हांव तुमची रजा घेता. देव बरें करूं. ज्ञानपीठकार दामोदर मावजो गडिंग्लज येणार म्हळ्यार पोलीस स्टेशनचो फोन आयलो आनी त्यांनी दखल घेतली आणि इतलो व्हडलो मानेस्त व्यक्ती आमच्या गडिंग्लजा पावलो आणि गडिंग्लजची भूमी पावन झाली. 84 वर्सां झाली. सर्गेस्त माधव मंजुनाथ शानबाग हांकां नमस्कार करूंक 400-500 वर्सां कोंकणी भाव पयस झाले ह्या सगळ्यांक एकठांय हाडपाचो इतिहास. गोंयची राजभास कोंकणी, पण ज्यांची राजभास नाही तांची मायभास आसुले 50 लाख आसात. महाराष्ट्रात 9 कोटी, कर्नाटकान 7 कोटी. गोंय मुक्ती फाटल्यान स्वतंत्र भास अशें मानतात. काळजाची भास आसा कोंकणी. बृहन महाराष्ट्र बेळगांव कोंकणी उलयतात ती. गोंयच्या लोकांच्या कडच्यान ह्या बृहन भाशेचे दखल घेवंक आयले. कोंकणी गीत शिकयले आज आमकां, येते येते नाचरे मोरा. कोंकणीमध्ये शिकयले. फुगडी नाट्य महाराष्ट्रांत आसा आणि जागोर कोंकणींत आसा, तो जपून दवरुया आणि लोकांकी उपलब्ध करून दिवया असे आज संबोधन केला आमचे ज्ञानपीठकार दामोदर मावजो ह्यांनी. तांकां ताळयो वाजोवन आमी दिनवास दिवया. गोंयचे कांय मानेस्त थोड्या उशिरान कित्याक जायना पूण ह्या कार्यावळीक येवन पावल्यात. ते आतां येवन पावल्यात. तांकां हांव मना काळजा सावन येवकार दिता. सगळ्यांनी ताळयो पेटोवन तांकां येवकार दिवचो म्हणून मागता. परिशदेची जोड सचिव मायाबाय खरंगटे हांगा हाजीर आसा. तांणी दया करून माचे वयर येवचें म्हणून मागता. मायाबाई खरंगटे. तांच्यो ताळयो पिठोवन तांकां येवकार दिवया. मानेस्त प्राध्यापक फिलोन अरविंद बार्देसकर हांकां विनंती करता की तांणी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेची जोड सचिव मानेस्त माया खरंगटे हांकां फुलांचे रोप देवन संतोषान मायेन येवकार दिवचो. परत एकदा सगळ्यांनी टाळ्या पेटूया आणि त्यांचे स्वागत करूया. येवकार मॅडम. दिनवास मायाबाई. ह्या उपरांत मानेस्तांक यादस्तीक भेटवण जातले. त्याच प्रमाण ह्या वर्सा ह्या जुलयचो उजवाडांक आमी गडिंग्लज ह्या परिशदेच्या खातीर विशेशांक काडिल्लो आसा. हांव परिदेशाचे सरकार्यदर्शी गौरीशबाब वेर्णेकर हांकां विनंती करता की तांणी मानेस्तांक यादस्तीक आनी ह्यो उजवाड विशेशांक भेटोवचो म्हणून. गौरीशबाब वेर्णेकर. सगळ्यांक माचे वयल्या मानेस्तांकी यादस्तीक भेटयत आसात. त्याच प्रमाणे उजवाड विशेशांक भेटयत आसात. सगळ्यांनी ताळयो वाजोवच्यो. टाळ्यांचो गजर ह्यो कंटिन्यू जावंक जाय. कंटिन्यू ताळयो वाजोवया. यादस्तीक मुखेल सोयरो ज्ञानपीठकार दामोदर मावजो. मानाचे सोयरो सिंधुदुर्गचे बिशप मानेस्त आल्विन बरेटो. मानाचे सोयरे मानेस्त डॉक्टर भूषण भावे. कोंकणी परिशदेचे उपाध्यक्ष मानेस्त मेल्विन रॉड्रिक्स. उजवाड परिवाराचे अध्यक्ष मानेस्त लुईस बाब रॉड्रिक्स. थळावे प्रतिनिधी आणि साधना शिक्षण संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष मानेस्त JB बार्देसकर सर. सांत अंतोनी इगर्जीचे पॅरिश प्रिस्ट मानेस्त फादर ऑगस्टीन फर्नांडीस. ह्या मानेस्तांक यादस्तिका आणि उजवाड विशेषांकाची भेटवण जायत आसा. ताळयांच्या गजरात परत एक पावट आम्ही तांकां शाबासकी दिवया.
ह्या उपरांत कार्यक्रमांत थोडोसो बदल उजवाड परिवार तर्फे ज्ञानपीठकार दामोदर भाई मावजो हांचो सन्मान जातलो. हांव विनंती करता उजवाडचे संपादक लुईस बाब रॉड्रिक्स, संपादकीय सल्लागार गिरगोल बाब रॉड्रिक्स, अल्पी बाब मंतेरो, मिनिन डिसोजा, प्रकाश बाब करवालो, इलियास बाब बारदेसकर यांनी माचेर येवचे. माचेर येवन ज्ञानपीठकार दामोदर भाई मावजो हांचो सन्मान आमी करतले. टाळ्यांचो गजर जरा कमी पडूला, जरा व्हडल्यान टाळ्यो पिटच्यो म्हणून हांव सगळ्यांनी विनंती करता. आता उजवाड गौरव पुरस्काराचे वितरण जातले. ह्या वर्साचो उजवाड गौरव पुरस्काराचो पयलो मानकरी जावन आसा मानेस्त जॉकी फर्नांडीस आजरा. हांव प्राध्यापक फिलोन अरविंद बारदेसकर हांकां विनंती करता की तांणी जॉकी फर्नांडीस हांच्या मानपत्राचे वाचप करचे. हांव मानेस्त जॉकी फर्नांडीस हांकां माचेर येवची विनंती करता. उजवाड गौरव पुरस्काराचे मानकरी भोवमानेस्त जॅकी फर्नांडीस. आयज जॅक्रीज बेकरी आनी रेस्टॉरंट गोंया भितर खूब फामाद आसात, पूण ह्याचे फाटल्यान जॅकी फर्नांडीस फॅमिलीचे खूब व्हड योगदान आसा. जॅकी बाब मुळावे आजऱ्याचे. ते 1976 वर्सा म्हणल्यार आपल्या पिरायेच्या फकत 24 वर्सां नोकरी खातीर गोंया पावले. गोंयांत बाणावली हांगा तांचो चुलत भाव जॉन फर्नांडीस ह्यांच्या मॉर्निंग स्टार बेकरीत कांय वर्सां काम केल्या उपरांत तांणी आपली घरकान्न क्रिस्तिना फर्नांडीस ह्याच्या सहकार्यान गोवन स्वीट तयार करून विकपाक सुरवात केली. ह्या उद्योगांत ताका बरें यश मेळ्ळें आनी तिच्या जिवितांत यू टर्न आयलो. थळाव्या लोकांच्या मजतीन भाड्यान रूम घेवन
तांणी बेकरी वेवसाय सुरवात केली. सुरवेक तांकां खूब कश्ट भोगले. पूण प्रामाणीकपणा वरवीं तांकां यश मेळत गेले. मडगांव, नावेली, सिसिली, बाणावली ह्या वाठारांत 6 बेकरी आनी रेस्टॉरंट सुरू केली. तांचो वेवसाय आज भरभराटीन सुरू आसा. 40 ते 50 लोकांक तांणी रोजगार उपलब्ध करून दिला. आयज तांचो पूत राहुल फर्नांडीस हो वेवसाय सांबाळटा. जॅकी फर्नांडीस ह्यांनी जायत्या इगोर्जीक आनी गरीब जनतेक मजत करून आपली सामाजीक बांदोलकी लेगीत सांबाळून दवरल्या. जॅकी फर्नांडीस ह्यांच्या अमूल्य कार्या खातीर आमकां अभिमान भोगता. तांकां उजवाड गौरव पुरस्कार दिवन आमी तांचो गौरव करता. ह्या वर्साचो उजवाड गौरव पुरस्काराचे पुढचे मानकरी जावन आसात मानेस्त मोनिका अंतोन क्रूज कालकुंत्री. हांव वर्षा इनास कुटिनो टीचर हांकां विनंती करता की तांणी मानेस्त मोनिका अंतोन क्रूज हांच्या मानपत्राचे वाचप करचे. मोनिका माईक हा विनंती करता की तिने माचेर येवचे. मानिकाबाईचे विशेष म्हळ्यार ती येरसा म्हणटा. आपली कोंकणी भास, आमची कोंकणी भास घाट माथ्यावयर तिगोवन दवरपाक तिचो चड व्हडलो वांटो आसा. कोंकणी मांयच्या सेवे खातीर मोनिकाबाईक ह्यो सन्मान मेळत आसा. मोनिका अंतोन क्रूज हांकां कालकुंद्री तालुका चंदगड भागातली भयणाबाई म्हळ्यार अतिताय जावची ना. घाट माथ्या वयल्यार आमच्या पुर्वजांनी दिल्लो कोंकणी संस्कृतीचो वारसो येरसा आनी गायनांनी तिने घाट माथ्यावयर जिवंत दवरला. ह्या भागातल्या क्रिस्तावांचे अथवा हिंदूंचे काजार असल्यार थंयसर येरसा, पाळणो, ओवी इत्यादी म्हणूंक मोनिका माय सदांच हजर असता. तिचे पाठांतर पळोवन लोक तोंडात बोट घालतात. नॉनस्टॉप 3-4 तास कोंकणी येरसा म्हणपाचे काम फकत मोनिका बाय करू शकता. काजार, रोस, पाळणो ह्या कार्यावळीत तिच्या बगर सोबाय ना. ल्हानपणांतल्यान खूब कश्टात तिने दीस काडल्यात. सुके नुस्तें विकपाचे पारंपारीक व्यवसाय तिने खेडोपाड्यात फिरून केला. अशा रीतीन कष्ट करून आपल्या भुरग्यांक उच्च विद्याविभूषित केला. तांचो पूत जॉर्ज अंतोन क्रूज MPC, UPC स्पर्धा परीक्षेचे क्लास घेता आणि बुक स्टॉल चलयता. धूव एलिझा डिसोजा लेगीत उच्च शिक्षित आसा. आयज परेच्या 73 वर्सां उपरांत लेगीन येरसा आनी गायना म्हणचो तिचो उत्सव तरणाट्याकी लजयता. मोनिका अंतोन क्रूज हिच्या कोंकणी सेवेच्या वावराचो आमकां अभिमान भोगता. ह्या वर्सा ह्या खातीर तिका उजवाड गौरव पुरस्कार दिवन आमी तिचो भोवमान करता. थँक्यू. ह्या वर्साचे उजवाड गौरव पुरस्काराचे पुढचे मानकरी जावन आसात मानेस अशोक फर्नांडीस हांकां हांव विनंती करता एलन मानाक तांणी मानपत्राचे वाचप करचे.
डॉक्टर अशोक मानेस्त फर्नांडीस डॉक्टर म्हळ्यार अशोक फर्नांडीस हांकां विनंती करता की त्यांनी माचे वयर येवचे. मानेस्त डॉक्टर अशोक फर्नांडीस आणि येलनबाय ह्यांनी मानपत्र वाचचे म्हणून विनंती. डॉक्टर अशोक फर्नांडीस MBBS DSCH आजरा हालेवडी सारख्या ल्हान खेड्यांतल्यान येवन मळबाक गवसणी घालपी जिद्दी आणि कर्तबगार व्यक्तिमत्व, बापूय मैलकुली आणि आवय सुक्या निस्ताचो व्यापार करपी, पूण आयज डॉक्टर अशोक फर्नांडीस आयज नामनेचो बालरोग तज्ञ आसा. शिकप प्राथमीक शाळा हालेवडी, माध्यमीक शाळा उत्तूर, उच्च माध्यमीक शाळा साधना हायस्कूल, SSLCत गडिंग्लज केंद्रात 3रो. JB सरांच्या मार्गदर्शनाखाल सोलापूर हांगा MBBS दाखलो मळेवाड सावंतवाडी हांगा महाराष्ट्र सरकारचो वैजकी अधिकारी म्हणून रुजू झाले. बिशप आल्विन हांणी पाद्री असताना डॉक्टर स्मिता हिचे सांगाता रेस्पर लायले. 1984 वर्सा थावन आजऱ्याच्या सरकारी इस्पितळात तालुका वैजकी अधिकारी म्हणून सेवा. 2021 उच्च प्रसिद्धी घेऊन निवृत्त वेगवेगळ्या स्थानिक आणि राज्यस्तरावयल्यान संस्था वरवीं तांचो सत्कार झाला. तर देशाचे माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार ह्यांचे हस्तकी घरकारणे डॉक्टर स्मिता विशेष प्रशस्ती फावो झाल्या. डॉक्टर फर्नांडीस दापत्यान जायत्या गोरगरिबांक गरजेवंतांक मोफत सेवा दिल्ल्या होतकरू विद्यार्थ्यांक तसेच वेगवेगळ्या शैक्षणिक आणि माध्यमिक आणि धार्मिक संस्थांक सडळ हस्तान आर्थिक मदत केल्या. आजरा तालुक्यातल्यान ह्या कोंकणी सुपुताचो उजवाड परिवार भव्य अभिमानान प्रशस्ती दिवन सत्कार करता आणि आजऱ्याचो हिरो जावन आसा आमचो डॉक्टर अशोक फर्नांडीस. तुमकां देव बरें करूं आणि ह्या पुढच्या कार्याक तुमकां देवान बरे आशीर्वाद दिवचे म्हणून मागता. उजवाड गौरव पुरस्काराचे पुढचे मानकरी आसात डॉक्टर संजय शानबाग. हांव डॉक्टर बेनिता डायस हांकां विनंती करता की तांणी डॉक्टर संजय शानबाग हांच्या मानपत्राचे वाचन करचे आणि हांव डॉक्टर संजय शानबाग यांका माचेवर येवची विनंती करता. कम विथ डॉक्टर मॅडम. डॉक्टर संजय शानबाग हे फामाद तारा नर्सिंग होमचे संचालक आसात. गोवा मेडिकल कॉलेजींत MBBS, नायर हॉस्पिटलांत MD गायनेकॉलॉजी पुराय केल्या. सगळी भावंडां भायल्या देशांत आसतना खेड्यापाड्यांतल्या लोकांची सेवा करूंक गडिंग्लज हांगा हॉस्पिटल उगडले. 3 वर्सां गडिंग्लजच्या गोड साखर कारखान्याचे वैजकीय अधिकारी. आयज एक नामनेचे स्त्रीरोग तज्ञ म्हणून नामना आसा. गरिबांक खूब माफक दरान सेवा दिल्या आणि खूब अवघड अशो शस्त्रक्रिया यशस्वी रितीन पार पाडल्यात. घरकान स्वाती शानबाग एनास्थेटिस्ट भूल तज्ञ आसा. आयज एंडोस्कोपी आणि गायनाकॉलॉजी म्हळ्यार आंतरराष्ट्रीय ख्याती आसा. औंदू तांणी एक अत्याधुनिक अशें लॅप्रोस्कोपिक साधन तयार केला. ह्या वरवीं गर्भाशयांतली गाठ सहज काडूंक शकता. एक कोंकणी मनीस म्हणून डॉक्टर शानबाग हांची ख्याती आमच्या दृश्टीन खूब अभिमानास्पद आसा. ह्या पासत उजवाड परिवार तांकां उजवाड गौरव प्रशस्ती दिवन तांचो भोवमान करता. डॉक्टर संजय शानबाग आणि तांची घरकान स्वाती शानबाग हांकां काळजात दान दिनवास.
ह्या उपरांत उपकार आटोवपाचो कार्यक्रम जातलो. ही कार्यावळ जातकूच जेवण आसतलें आनी त्या उपरांत परिसंवादाचो कार्यक्रम जातलो आनी त्या उपरांत सांस्कृतीक कार्यक्रम गोंयांतल्यान पंगड आयिल्ले आसा त्यांचो सांस्कृतीक कार्यक्रम आसात. कार्यक्रमात थोडो बदल परिसंवाद कार्यक्रम जातलो. लुईस बाब रॉड्रिक्स उजवाडचे संपादक परिसंवाद घेतले. पूण त्याच्या आदी हांव मायाबाय खरंगटे हांकां विनंती करता की त्यांनी ह्या पहिल्या सत्राचे उपकार आटोवप उलोवप करचे. मायाबाय खरंगटे. नमस्कार. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो 14व्या स्थापना दीस आज हांगा आमी उमेदीन मनयला. कार्यावळ मुखार चालू आसतलीच पूण ह्या उक्तावण सुवाळ्याचो सोंपोवपा खातीर अखिल भारतीय कोंकणी परिशद आनी उजवाड परिवाराच्या वतीन हांव हांगा उबें आसा. आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त दामोदर भाई मावजो वेळांत वेळ काडून मुद्दम हांगा आयले म्हणून तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. मानाचे सोयरे भोवमानेस्त ऑल्विन बारेटो बिशप सिंधुदुर्ग आपलो मोलादीक वेळ काडून आमचे मदीं आयले म्हणून तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर भूषण भावे हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. पयलो माधव मंजुनाथ शानबाग जिणे गौरव पुरस्कार भोवमानेस्त उदयबाब भेंब्रो हांकां फावो जाला. तांणी तो स्विकारलो म्हणून तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. उजवाड परिवाराक आयोजनात आदार करपी थळावे फादर भोवमानेस्त ऑगस्टीन बाब फर्नांडीस तशेंच आज ही कार्यावळ करपाक तांणी हो चर्च हॉल आमकां विनामुल्य दिलो म्हणून तांकां हांव मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आज आमकां हांगा सुरबूस जेवण मेळपाचें आसा. इतले बेगीन न्ही, मातसो वेळ आसा. तशेंच थळाव्या लोकांनी ह्या कार्यावळीच्या आयोजनात व्हड हातभार लायला. तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कदंबा महामंडळान आमकां गोंयच्यान येवपा खातीर सवलतीच्या दरान बस दिली म्हणून कदंबा महामंडळाचे देव बरें करूं म्हणटा. आतां लुईस बाब रॉड्रिगीस हांचे यजमानके खाला जावपी परिसंवादांत वांटेकार जातले बाब आल्फी मंतेरो, बाब जे.बी. बार्देसकार आनी रोजालीन बार्देसकार हांकां हांव पयलींच तांची जावचो आसा परिसंवाद तरी पयलींच देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच जेवले उपरांत हांगा थळावो पंगड गडहिंगल्स पॅरिसची भुरगीं सुरबूस कार्यावळ करपा आसात. तांकांय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा. मडगांवच्या रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराचे विद्यार्थी मोठ्या उमेदीन आपली कला सादर करूंक हांगा आयिल्ले आसात. तांचे वांगडा तांचे शिक्षकूय आयिल्ले आसात. तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कला आनी संस्कृती खात्याचो पंगड आपली कलाकृती हांगा येवन सादर करपाचो आसा. त्या खातीर तांकांय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी निमाणें तुमी सगळे हांगा आयले. गोंयच्यांनी आमच्या बरोबर भरपूर लोक आयल्यात. तेन्ना हे सगळे आयिल्ल्यानूच आयची कार्यावळ खूब सुरबूस जाली, बरी जातली म्हणून तुमकां सगळ्यांकय देव बरें करूं. आनी आयतांची ही कार्यावळ हांगा सोंपली अशी जाहीर करता.